भगवान् विष्णुः मङ्गलं मधुसूदनः मङ्गलं देवकीपुत्रः मङ्गलं गरुडध्वजः श्रीरामं हनुमत्सेव्यं श्रीकृष्णं भीमसेवितं श्रीव्यासं श्रीमदानन्दतीर्थसंसेवितं भजे। ब्रह्मान्ताः गुरवः साक्षात् इष्टं दैवं श्रियःपतिः आचार्याः श्रीमदाचार्याः सन्तु मे जन्मजन्मनि। श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। आजी आमगेले अत्यंत प्रिय गुरुवर्य तशीची आमगेले मठ परंपरेचे 20वे पीठाधिपती जावन गेनू आमगेले मठाचे गौरव वाडेल तसले, तपोनिष्ठ तेजोमय रूप जावन आशिल्लें तसले, जागृत चैतन्य जावन आशिल्लें तसले आमगेले श्रीमद इंदिराकांत तीर्थ स्वामेले 83ने पुण्यतिथी आचरणे निमित्तान आयचे दिवसाक विशेष जावन होन्नावरांतू तांगेले हे पुण्यतिथी दिवसाक रामनाम जप अभियान तशीची तांगेले पुण्यतिथी आचरण तशीची आत संध्याकालीन समयाचेरी हांगा गुरुवंदना कार्यक्रम असल सर्व ही कार्य आयचे दिवसाक हांगा घडत आसा। आता सांगले की होन्नावर पेंटेचे एक भाग्य कित्याक की म्हळ्यार परंपरेंतू अत्यंत महत्वाचे कार्य केलेले तसले श्रीमद इंदिराकांत तीर्थ स्वामेले पुण्यतिथी दिवसाक केन्नाही पर्तगाळेंतू वृंदावनांतू ना वृंदावना लग्गी थंय पूजा ना जाल्यार थंय इंदिराकांत तीर्थ स्वाम्याक गौरव दिवचे, हस्तोदक सोडचे इत्यादीक सर्व ही आशिल्ले। किंतु ते 1 वर्ष पर्तगाळेंतू घडता आशिल्ले तसले एक नवीकृत कार्या निमित्तान 1 वर्ष आमी होन्नावरांतू मोक्काम करता आसाची आनी ते मोक्कामा संदर्भारीची होन्नावर पेंटेक अवकाश मेळ्ळे हे तांगेले भाग्य म्हणून घेवन उठू सांगले। किंतु आमी सांगता ताजे किंता चड आमी केन्नाय दिवेत ना चैत्र कृष्ण सप्तमी आनी खंयचे दिवसय येवेत, किंतु 20वे तारीखाकची 20वे पीठाधिपतीले पुण्यतिथी मेळचे हे अनिकची अप्रूप। आज 20 तारीख आनी श्रीमद इंदिराकांत तीर्थ स्वामे ते मठ परंपरेचे 20वे मठाधिपती। सो 20वे तारीखाक 20वे मठाधिपतीले स्वामेले पुण्यतिथी आचरण होन्नावरांत घडता आसा। बाकी खंयचे दिवसाक घडील आसल्यार अनेक विशय आशिल्लो, किंतु 20वे तारीखाकची 20वे पीठाधिपती स्वामेले एक पुण्यतिथी आचरण करचेक मेळ्ळे हे अत्यंत भाग्याचे म्हणून घेवन आमी लेखताची। ते नैशीची आमी आईल तुलेन निर्गमन पर्यंत उटू परंपरेचे स्वामेले एक भावचित्र आशिल्लें तसले मागशी खंयचे दिसता सांपळया ते उट्टू तुमी जर काउंट केल्यार तुमी रायट सायडांतल्यान म्हळ्यार आमगेले रायट सायडांतल्यान जर तुमी काउंट केल्यार 18, 19, 20, 21, 22, 23 आनी 24 उट्टू सोमेले आनी उट्टू तारीख तशी मॅच जाता। 18 तारीखाक आयले 25 तारीखाक भायर सरताचे आमी। सो एक तारीखाक एक सोमेले उडगास करता आसले अवकाशू होन्नावर पेंटेक मेळ्ळे। फाल्यां दिवसाक आमगेले परमेश्टी गुरुले याद करीत 21वे स्वामे, तदनंतर आमगेले परम गुरु स्वामे 22वे कडे आमगेले गुरु 23वे आनी 7 दिवस 24 स्वामेले तुमी आचरण उडगास करता आसले एक अवकाश मेळ्ळे। सो तसले दिनांकाकची हांगा मोक्काम घडील आसा। त्या निमित्तान आमी सांगले खाली भाग्य न्ही हे परम भाग्य मेळ्ळें म्हणून घेवन आमी लेखा। म्हळ्यार असल योगायोगू कायम मेळना, असले योगायोगू केलो पंत मेळटा आनी तसले केलो विशयांतू होन्नावरकारांकही सहभाग जावता आसले अवकाशू देवान अनुग्रह केले हे अत्यंत संतोषदायक। सर्व लोकांक गोत आसा आमगेले अत्यंत फेवरेट नंबर म्हळ्यार सर्व लोकांक गोत आसा खंयचे तुमकां गोत आसा 7 नंबर। बट पूर्वाश्रमान आशिल्ले
पूर्वाश्रमांत आम खंयचे नंबर खंयचे हे ते कसं ना आशिल्ले, किंतु मठ आईल नंतर परंपरे स्वामेले चरित्र ऐकल नंतर कडेर कडेर कडेरी आमकां ते आवड जाले. कडेर कडेरी एक एक नंबर उठू खेळचे हे कशी ते कशी. सो हे उठू कडेर कडेर आरंभ जाले. पहिला शनी इतले पूर्वाश्रमा समयाचेर इतले न्ही नाशिल्ले. परंपरेत आयले एक 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 स्वामेले चरित्र आमी आयकले. सो तशीची आमगेले अत्यंत लागींच म्हळ्यार आमकां इंदिराकांत तीर्थ स्वामी. हां, आनीकची आमकां आनी अन्य स्वामेलेही आमकां हें आसा, किंतु एक साम्यता, एक म्हळ्यार आपुलकी म्हणटा पळय तसले एक म्हणचे म्हळ्यार कितें रे आमकां इंदिराकांत तीर्थ स्वामी आसाची. कडेरी एक कोमल स्वभाव आनी मस्तित्वतांनी दुःख तांडून घेवन समाजाक कितें परिश्रम केले तसले स्वामी म्हळ्यार 18वे स्वामी श्रीमद पूर्ण प्रज्ञ तीर्थ स्वामी. मस्त म्हळ्यार मस्त कोमल स्वभाव, मस्त तांणी भाजून घेतले जिवनांतू. तांगेले कालकिर्दींतू मस्तितले तांणी आयकूंक घेवका पळय, मस्तितले विरोध व्यक्त जाले. बट खंयचेहीची आईल तसले हे संदर्भारी कसने तांणी हें करनाशिची बरे कोण घेवन पत्र बरोवन घेवन समाजाक एकत्र केले तसले एक व्यक्तिमत्व आमगेले 18वे स्वामी. आमगेले श्रीमद इंदिराकांत तीर्थ स्वामी चेवडू आनी म्हळ्यार तांकां मस्त आवड आशिल्ले. सान 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 साकरी पोटली बांदून दवरता आशिल्ले ते. कित्याक म्हळ्यार तेन्ना अशी फॅन आनी नाशिल्ले. तेन्ना ते एक वार घालचेक येता आशिल्ले, व्हड एक अशी हे उरता आशिल्ले आनी सकयल बसून घेवन एकल्यान वार घालचे. सो असले एक संदर्भ तेन्ना काल आशिल्ले. सान सान चेवडू येता आशिल्ले घेवन घेवन वार घालचे. कडेर थंय वयरी साकरी पोटली कोण घेवन दवरची आशिल्ली स्वाम्यान. कडेरी थोडे समय जाले नंतर त्या चेरडाक साकरी पोटली दिवन घेवन वचचे. फाल्यां आनी येवका न्ही ताणें, फाल्यां ना जाल्यार कसने दिनाच मारे या म्हळ्यार गेलो साकरी पोटली कितें तरी आनी येवन घेवन वार तरी घालताले. अशी ना तात्पर्य, बट सान चेवडू म्हळ्यार तांकां एक आवड आशिल्ले. आनी पर्तगाळी मठांतू एक कबूतर घर म्हूण आशिल्लें. हिंदींत तुमी आयकल्ले उरताले. कबूतर घर म्हळ्यार पारिवाळांक राबचे तसले आसले तरे. एक पर्तगाळींतू एक खांब आशिल्ले, ताजेर एक घर आशिल्लें. ते आमगेले इंदिराकांत तीर्थ स्वाम्यान थंय एक बांदिल्लें कारण कसन की म्हळ्यार खंयचे एक पक्षी आयल्यार ताका एक खाण मेळका, एक प्राणीक एक हे जावका म्हणल्या उद्देशान हांवें केलें. आज आमी हांगा येता आसाची हे लायटा वयरीच एक पक्षी येवन घेवन बसले. त्यातून आमी वयर पळयत आशिल्ले. कित्याक की म्हळ्यार श्रीमद इंदिराकांत तीर्थ स्वाम्याक एक प्राणी प्रेम, पक्षीचेर एक प्रेम आशिल्लें, प्राणीचेर वैकेची एक प्रेम आशिल्लें. आनी तांकां जावका आशिल्ले वैकेची एक कबूतर घर तांणी पर्तगाळींत केल्लें. आज वैकेची पर्तगाळी मठां आयल्यार थंय 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 तुमकां पारिवळ भोंवच्यांनी मेळटा. भौशः आमगेले इंदिराकांत तीर्थ स्वामेले आकर्शण त्या पारिवाळांक वैकेच जाता अशी आमकां केलोपंत भास जाता. इतले पारिवळ थंय मठाच्या प्राकारांतू पळोवचेक मेळटा. आतांची मुरलीधर शानबाग तागेले वक्तव्यांतू सांगले की आमगेले शरिराचे कल्मश हे करचेक म्हळ्यार वस्त्र की ना जाल्यार शरीर, किंतु मन शुद्धी जावचेक कसने एक वस्तू कोणेही निर्माण केले ना. ताका आध्यात्मिक मात्रची. तातूंत आमगेले मध्वाचार्याले एक ग्रंथ आसा. ते मध्वाचार्याले चरित्र सांगचे तसले ग्रंथ सुमध्व विजय म्हणून तंतू नारायण पंडिताचार्य ताण सांगताना मध्वाचार्याले हे चरित्र हांव कित्याक सांगता सा म्हणून सांगताना तांणी सांगताची किंतु उत्तम श्लोक शिखामणीनाम मनोविशुद्धै चरितानुवाद म्हणून सांगतात. तांणी नारायण पंडिताचार्याल अभिप्राय कसन की म्हळ्यार आमगेल किंताची म्हालगड जावन घेन आशिल्ले तसले, उत्तम शिखामणी जावन आशिल्ले तसले तांगेले चरित्र सांगले म्हळ्यार मागेल मन परिशुद्ध जाता. म्हळ्यार कितें रे त्या निमित्तान हांव
मध्वाचार्याले हे चरित्र सांगता म्हणून त्यांनी ते श्लोकांत तो अभिप्राय सांगतात. तशी आयच्या दिवसाका बैकेची श्रीमद इंदिराकांत तीर्थ स्वामीला आता मुरलीधर शानबाग ताणे इंदिराकांत तीर्थ स्वामीला 2 विषय सांगले, बाकी आमगेल गुरु आणि आमगेल बदल सांगले ताणे. किंतु आज ही अत्यंत महत्व बरे झाले ताण ते सांगले असलं आमक मेळ नाशिले सांगचे रिपीट जात आशिले. पुण्या ताणे आमगेल गुरुले आणि आमगेल बदल सांगले. सो त्या निमित्तानं इंदिराकांत तीर्थ स्वामीले चरित्र कितें सांगता सच की म्हळ्यार आमगेल मन शुद्ध जावं का म्हळ कितें कित्याक म्हळ्यार आमगेल किंता अत्यंत म्हालगड जावन घेन आसाची, उत्तम शिखामणी जावन घेन आसाची. तांणी जन्म आयिल्ले 1872 1872 15 जानेवारी 1872 जन्म आयले. आता मी तुमकां सांगले की आमकां कशी 7 नंबर अत्यंत आवडेचे जाल्ले म्हणून. तांणी जन्म आयिल्ले माघ शुद्ध सप्तमी दिवसाक. माघ शुद्ध सप्तमी दिवसाक. आम्ही जन्म आयिल्ले आश्विन कृष्ण सप्तमीक. सो थंय सप्तमी मेळे आणि हांग वैकेची सप्तमी मेळे. त्याती तुमकां सांगले आपुलकी अत्यंत लागींची एक साम्यता आमकां मेळटा म्हळ्यार कितें रे आमकां ते एक मनाक एक बंधन टायप जावन घेवन बशिल्लो आसा. तांणी माघ शुद्ध सप्तमीक जन्म आयले. आमी जन्म आयले आश्विन कृष्ण सप्तमी अर्थात नरक चतुर्दशी दिपावळीचे 7 दिवसा पयले आमगेल जन्म आयला. वापस थंय 7 अर्थात दिपावळी परब आरंभ जावचे 7 दिवसा पयले आमगेले आरंभ जाले म्हळ्यार जन्माक आयले आमी. त्या न्हयशीची जन्म समय वैकेची 7 तारीख 7 घंटेक आमगेले जन्म जाले. सो अशी 777 थंय आमकां मॅच जाले. हांगेल माघ शुक्ल सप्तमी कडे तशी मुखार गेलतना तांगेले वृंदावन जालेले तसल दिवस वैकेची चैत्र कृष्ण सप्तमी थंय वैकेची सप्तमी तिथी आयले. आणि ते चैत्र कृष्ण सप्तमी दिवसाक डेट वैकेची 7 एप्रिल 1942 7 एप्रिल आशिल्ले. सो वापस थंय 7 आयले. सो अशी उठूची हें करत करत गेलतना त्या वैकेची भटकळाचे स्वामी आमी वैकेची मूल भटकळाचेची. तांगेल पूर्वाश्रमा कुलदेव आमगेल पूर्वाश्रमा कुलदेव दोन्ही एकची. तांगेल पूर्वाश्रमा गोत्र आमगेल पूर्वाश्रमा गोत्र तेही एकची. सो अशी उठूची मेळ नंतर कडे आमकां दिसले की आमकां इंदिराकांत तीर्थ स्वामील आशिर्वाद आसा म्हणून आमी त्या लेखून घेनू कडे त्या दिवसांतल्यान आमी 7 नंबर हे आमगेले नंबर म्हणून आमी घेतले. आनी आमी उठूलोक सप्त सारस्वत म्हणून घेवन आमी सांगताचे. आमकां 7 पंगड आसाचे. त्या निमित्तानं आमी सप्त सारस्वत आमकां एक 5 गोत आसा. आमी सासष्टीकर म्हणटाची, भालावलीकर म्हणटाची, तिसवाडीकर म्हणटाची, राजापूरकर म्हणटाची, नाजाल्यार बार्देशकर म्हणटाची अशी 7 पंगड ಒಟ್ಟು 7 पंगड आशिल्ले. ते उठूची सारस्वत समाजाकची संबंध पाविल तसले 7 पंगड आसात. तातूंत सप्त सारस्वत म्हणून सांगता. वापस थंय 7 लागू जाता. कडे आमी जन्म तारीख आमगेली 16 तारीख 1 + 6 वापस 7 जाता. सो अशी उठू हे केलतना कडेर आमी लेखले 7 नंबर घट्टी धरून घेवन उरचे म्हणून कोक्की न्ही समज गेले रे घट्टी धरून घेवन उर येता म्हळ्यार कितें रे 7 नंबर आमी फिक्स केले. सो अशी जावन घेनू आमकां 7 नंबर आमकां अत्यंत म्हत्वाचे जाले. त्या निमित्तानं असल खंयचे तरी 7 नंबराचे आयले री तेन्ना इंदिराकांत तीर्थ स्वामीला आशिर्वाद आसा म्हळ्यार कितें रे मुखार वचून सोडचे आनी मागशी मुखार पळोवच ना 7 नंबर आयले न्ही म्हणून. सो अशी एक लगाव आमकां न्ही श्रीमद इंदिराकांत तीर्थ स्वाम्याक अत्यंत म्हत्वाचे जावन घेवन आसा. त्यांनी जन्म आयला मी सांगले फेब्रुवारी 15 तारीख 1872 त्यांनी भरणी नक्षत्र मेष राशीचेरी तांकां जनन जाल्ले. तांगेले कालमानांतू गूर उच्चेर आशिल्ले अर्थात कर्क राशीचेरी गूर आशिल्लो. आनी एक दिकान देवगुरू उच्चार आसा आनी आमगेलो गुरू वैके उच्च पिठाचेर आयिल्लो आसाचे म्हळ्यार 2 रितीर उच्च आसा. एक
पर्तगाळी मठाचे पिठेचेरी उच्च जावन गे नाशिल्ले तसले गुरू आमकां प्राप्त जाले श्रीमद इंदिराकांत तीर्थ स्वामी आनी तांगेले जातकांत वैकेची देव गुरू वैके उच्च जावन घेवन बशिल्लो आसा. हे दोन कारणान आमगेल समाज वैकेची उच्च स्थानार वचून घेवन प्राप्त जाल्लो आसा. सो हे आमी तात्पर्य तांगेले जातकांत परिशीलन करतना तांगेली टिप्पणी पळयतना आमकां पळोवचेक मेळटा. आमगेले परंपरेंत आतां पळया आमगेले बेगीच शिष्य स्वीकार केले मस्त कमी, थोडे 1-2-4 आसाचे ना म्हणनाचे. एक कडेन अशी ही जाल्लो आसा की गुरू किंता शिष्य व्हड आसाचे. आमगेले परंपरेंत एक तसले घटना घडिल्लो आसा जंय गुरू किंता म्हळ्यार गुरू किंता शिष्य व्हड आसाचे. तसले एक संदर्भ एक प्राप्त जाल्लो आसा. आमगेले मुर्डेश्वराचे स्वामी ते 16वे स्वामी, तांकां तांगेले वयोमान मस्त सान आशिल्ले. तांकां इतलें सान आशिल्लें की म्हळ्यार हात बचकूल सान तांगेले हात बचकूल म्हळ्यार तेन्ना वयोमान सान आशिल्लें तांकां फिस्ट म्हणटाच आमी, मस्त सान आशिल्ले. आमगेले प्रतिम व्हड, तांगेले हात बचकूल सान. आमगेले वीर विठ्ठला उबारचे जायना तसले संदर्भ म्हळ्यार शिष्य स्वामीक वीर विठ्ठलाक रामदेवाक वापस अलंकार करतना काडचे घालचे तितले हात बचकूल सान आशिल्ले. तेतकून एक हरशी हास्या म्हूण न्ही शिष्य वर्गान सांगलें, स्वाम्यानो ते प्रतिम तशी उर आपुडचे न्ही नाका म्हूण गे. कडेरी स्वाम्यान सांगलें, जर आपुडचे नाका जाल्यार आमकां कित्याक शौर केले म्हूण घेवन ताणें विचारता आशिल्ले. आमी आराम उरता आशिल्ले न्ही वे, आमी कित्याक शौर केले म्हळ्यार शिष्य स्विकार जाले. आनी शिष्य स्विकार जाल्ले नेक्स्ट डे कची आमगेले स्वामी गत जाले. सो तसले एक संदर्भ जाल्ले सान वयोमान पर्तगाळी हाडका हातबोचकुलांत वीर विठ्ठलाक धरच्याक जायना तसले एक संदर्भ आशिल्तना कडेरी उठूची शिष्य वर्गांनी एक प्रार्थना दवरले की स्वाम्यान एक शिष्य नेमक करचे. किंतु तेन्ना तांणी आपल्याल किंताची वयोमानान व्हड आशिल्ले तसले एक वटूक तांणी आश्रम दीक्ष दिले आनी आश्रम दीक्ष दिवन घेवन कडेरी अशी परंपरा चल. सो असले एक दृश्टांत आमगेले मठ परंपरेंत मेळटा जंय गुरून आपणेल किंता म्हालगडे वयोमानान म्हालगडे आशिल्ले तसले वटूक तांणी शिष्य दिले. किंतु स्थानान वयोमानान सान आशिल्ले तसले गुरूची होड दिसताची. सो असले एक संदर्भ एक तुमकां पळोवचें मेळटा. तदनंतर लागींच आनी एक संदर्भ म्हळ्यार आमगेले श्रीमद इंदिराकांत तीर्थ स्वाम्याले मेळटा. आतां पळया आमगेले परम गुरू स्वाम्यान वैकेची तांगेले वयोमानाचे 50-60 वर्सारी वयोमानाचे 50 नंतर तांणी आश्रम दीक्ष दिले आमगेले गुरूक. कडे आमगेले स्वाम्यान आमकां दीक्ष दितना तांकां तेन्ना 70 वर्ष आमकां 20 वर्ष. आनीक विशय म्हळ्यार ते 20 वर्सारी आमी 20 वर्ष पर्तगाळ आमी बेळगांवांत आशिल्ले. करेक्ट आमी बेळगांवांत वास केल्ले 20 वर्ष. त्या वैकेची इंदिराकांत तीर्थ स्वाम्याले संख्येक मॅच जाता. सो असले प्रत्येक विशय कळतना आमकां इंदिराकांत तीर्थ स्वामी खंय ना जाल्यार खंय एक लिंक आमकां पळोवचेक मेळटा. सो तशीच आमगेले गुरून आमकां दीक्ष दितना तांकां 70 वर्ष आनी आमकां तेन्ना 20 वर्ष ना 72 आनी आमकां 22 50 वर्साचें अंतर आमकां न्ही स्वाम्याक. सो इंदिराकांत तीर्थ स्वामील तशी न्ही 1872 तांगेलो जन्म जाले. 1886 अर्थात वैशाख शुक्ल दशमी दिवसाक 14 वर्ष आसतना तांकां आश्रम दीक्ष मेळ्ळे. 19वे स्वाम्यान जे होन्नावर गांवचे गुरू जावन आशिल्ले पद्मनाभ तीर्थ स्वाम्यांनी आमगेले इंदिराकांत तीर्थ स्वाम्याक तांगेले 14वे वर्साकची तांकां आश्रम दीक्ष दिले. ते जाल्ले 6 वर्सान तांणी पिटेर आयले. 1886 तांणी आश्रम दिक्षा स्विकार केले आनी 1892 आषाढ कृष्ण तृतीया दिवसाक तांणी पिठेचेर आयले. म्हळ्यार श्रीमद इंदिराकांत तीर्थ स्वामी 20वे पिठाधिपती जावन गेनू तांणी पर्तगाळी मठांतू तांणी
4 वर्षा भितरी पिठारोहण जालेले 4 वर्षा भितरी त्यांनी प्रथम शिष्य त्यांनी स्वीकार केले. त्यांना आमगेले इंदिराकांत तीर्थ स्वाम्याक खाली 24 वर्ष मात्र, खाली 24 वर्षारी त्यांनी अनेक स्वाम्याक त्यांनी शिष्य घेतले. किंतु देवाले कसं विचार असेल की नाजे देवाल संकल्प कसं नाशील की गोतना व्यासराय आचार्य चिक्कनकोड गांवचे ते आजानुबाहू त्यांनी आशिले आणि त्या स्वाम्याक त्यांनी आश्रम दीक्षा दिवन नरहरी तीर्थ म्हणून तांकां नामाभिधान केले आणि खाली 18 महिने मात्र गुरुवट उरले ते, खाली 18 मंथ्स तांकां वैशाख मासांतूची तांकां वैकेची वैशाख शुद्ध पौर्णिमे दिवसाक तांकां आश्रम जाले आणि मार्गशीर्ष कृष्ण षष्ठी दिवसाक नेक्स्ट वर्साचे मार्गशीर्ष मासाचे कृष्ण षष्ठी दिवसाक तांगेले वृंदावन जाले. अर्थात गुरुल यद्राकची शिष्याले वृंदावन पळोवचे तसले एक संदर्भ आयलो. अत्यंत दुःखदायक, अत्यंत क्लेशदायक. तांकां मना दिसले की आमी रामदेवाले एक प्रसाद घेतले, इतल्यांनी केले, आजानुबाहू उठूची पळोवंक गेलो, मस्त तांणी हें केलें. किंतु खंयचे प्रयत्न केल्यार वैकेची तांगेल शिष्यांक तांगेल येदूर तांकां गत जावचे ते मस्त तांकां म्हळ्यार मस्त मना लागले, तांकां मस्त म्हळ्यार मस्त मना लागून घेतले. म्हळ्यार एक गुरु लेद्राकची एक शिष्य गत जावचे म्हळ्यार ते अत्यंत दुःखदायक. सो तसले दुःखदायक स्थितींतू असताना वैकेची स्वाम्यान समाजा बद्दल आलोचन करचे मात्र ताणें हें केलां. त्या निमित्तान आमी तांगेले गुरुवंदना करका. इतलें कश्ट आसून, इतलें दुःख, पयलेची घर त्याग करूंक येनायले, संबंध त्याग करूंक येनायले, आपल्या जीवनांत करचे तसले सर्व ही संकल्प त्याग करूंक येवन मठाक आयले. मठाक येवन गेनू एक शिष्यांक तांणी शिष्य स्वीकार करूंक गेनू त्या शिष्यांक मुखारी बरे एक अवकाश करूंक येवन दिवका म्हणून प्रयत्न करत असताना त्या शिष्य वैकेची गुरु लेद्राक तांणी वैकेची गत जाले. एक दिकान समाजू, एक दिकान हे इतल्यांनी मनान तूं व्यथा दवरून घेवन समाजा बद्दल काळजी दवरून घेवन मुखार वचत 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 आनी 10 वर्सांना 14 वर्सारी आश्रम दीक्षा, 24 वर्सारी अनेक स्वाम्याक आश्रम दीक्षा दिले. ताजे 10 वर्ष तोणे चिक्के स्वामे चड कोणा लेगी हें करनाशिची, म्हळ्यार तांकां मस्त एक मना खाता आशिल्लें की आमगेले द्राक शिश्य गेले, आमगेले द्राक शिश्य गेले म्हणून मस्त तांगे मना खाता आशिल्लें. कडे उठू शिष्य वर्गान मेळ घेनू वापस स्वामे लेगी एक प्रार्थना केले की वापस एक स्वाम्यान शिष्य घेवचे. तेन्ना तांकां 34 वर्ष, तेन्ना तांकां 34 वर्ष. 14री आश्रम दीक्षा तांणी स्वता आश्रम दीक्षा घेतले. 24चेरी अनेक शिष्यांक आश्रम दीक्षा दिले. 34चेरी अनेक द्वितीय शिष्याक आश्रम दीक्षा दिले. म्हळ्यार 14, 24 आनी 34 34 एक 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 10 वर्षाक एक 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 कार्य घडले. ते 34ने वर्सारी तांणी आमगेलेची पर्तगाळी मठा लागीं आशिल्ले तसले नारायण आचार्य तांकां तांणी आश्रम दीक्षा दिवन घेवन आमगेले परमेश्टी गुरू जावन घेवन आमकां हें जालें. तांगेलें नांव आमी घेवचें जायना, कित्याक म्हळ्यार गुरू, परम गुरू आनी परमेश्टी गुरू हे 3 स्वामेले नांव डायरेक्ट सांगचे उरना. कशी ग्रहस्थ धर्मान तूं कशी उरतकी म्हळ्यार बामणान बायलेलें नांव घेवचें जायना आनी बायलीन बामणा नांव घेवचें जायना. त्यात कोण बामूण केन्नाय सांगता हगो म्हणून घेवन अशी संबोधन करता, तुमी आयकल उरतले. आनी बायल केन्नाय दादल्यांक आयकले म्हणून घेवन अशी म्हणून घेवन तुमी वेव्हार करताच. कित्याक की म्हळ्यार बायलान बामणान नांव घेवचें जायना आनी बामणान डायरेक्ट बायलेलें नांव घेवचें न्हय. म्हळ्यार कितें त्या निमित्तान आज वैकेची चेल्ल्याक नामकरण करतना आज्जाल नांव दवरल्यार वैकेची ताका आपोवची दुसऱ्या नांवान. आज्जीन आपणेले आवय बापच म्हळ्यार आज्जीन आज्जाल नांव घेवचें म्हळ्यार बामणाल नांव घेवचें जायना. नातवाक दवरलें, आज्जाल नांव नातवाक दवरलें, आज्जी ना बट आज्जी आसा तेन्ना ती आसा पळय दुसरें नांव एक दवरताच. घरा आपूचें एक नांव कडे व्यावहारीक एक नांव. आज वैकेची तशी एक प्रथा आमगेल्यान तसा. तशीची गुरु परंपरेन तशीची गुरुल नांव, परम गुरुल नांव, परमेश्टी गुरुल नांव
डायरेक्ट जावन घेवचेक जायना. तेतकून आमी परमेश्ठी गुरू म्हळ्यार तुमी लेक्चर काडना. आमकां इंदिराकांत तीर्थ स्वामी बाकी 20 स्वाम्याल नांव घेवचें जाता, किंतु बाकी 3 स्वाम्याल नांव डायरेक्ट आमकां घेवचेक अवकाश मेळना. हे एक परंपरेची एक रीती, अशी एक गौरव दिवची तसला. आज खंय गेल्यार विचारल्यार वयके डायरेक्ट सांगताची मागीर बामणाल नांव कसं नाही कितें स्वाम्यान विचारचे पयले तांणी उठून सांगताची. बट हे एक परिपाठ म्हालगड स्वाम्याल कालांतू नाजाल्यार आत्ता कालांत पैकी आसाची. केलो लोक पालन करताची, केलो लोक पालन करनाच. आता डायरेक्ट नाव सांगताची. सो असल एक परिस्थिती आयज कालमानांत आमी पळोवचेक मेळटा. सो अशी 14, 24 आनी 34 34 वर्सांनी एक स्वाम्याक 2 स्वाम्याक तांणी शिष्य दिले. द्वितीय शिष्य म्हळ्यार आमगेले परमेश्ठी गुरुवर्य स्वामी तांणी वैकेची आमगेले इंदिराकांत तीर्थ स्वाम्याल ಒಟ್ಟು लागी 36 वर्ष शिष्य जावन घेवन तांणी सेव केले. 1-2 वर्ष न्ही, 36 वर्ष इंदिराकांत तीर्थ स्वाम्याल ಒಟ್ಟು ಊರ್ನ್ घेवन तांगेले सर्वही कार्य तांकां करूसून दिले. किंतु तांणी पीठेरी तांकां मेळिल्ले 11 महिने मात्र. गुरुल ಒಟ್ಟು 36 वर्ष उरले, किंतु पीठेरी खाली 11 महिने, 1 वर्ष वैके ना, खाली 11 महिने. तदनंतर आमगेले परमगुरू स्वामी तांणी पिठेचेर आयले. खाली 11 महिने आमगेले परमेश्ठी गुरुवर्य स्वाम्याक ते आनी आमगेले इंदिराकांत तीर्थ स्वामी ते एक भंय आशिल्ले. भंय म्हळ्यार भंय म्हूण अशी न्ही, तांणी एक नमन सिंहप्राय ते तांकां कोणाले भंय ना, किंतु एक मनान दिसता आशिल्ले. आतां तुमी सांगले इंदिराकांत तीर्थ स्वामी गत जाल्ले 11 महिन्याचेरी तांगेले शिष्य गत जाले. सो 11 महिन्या भितरी तांगेले द्वितीय शिष्य गत जाले. सो आमगेले इंदिराकांत तीर्थ स्वाम्याले मनान तूं एक भंय कसन की म्हळ्यार भंय म्हळ्यार त्या रिती भंय न्ही की हांगेले आरोग्याचे तांकां दिसता आशिल्ले. तांगेले शिष्याले आरोग्याचे तांकां दिसता आशिल्ले. मस्त आरोग्यान तूं एरुपेरू जाता आसा, वेळोवेळी हे जाता आसा. सो ते कितेरी स्वाम्यान एक तिला पुरुष दान केले. आमगेले इंदिराकांत तीर्थ स्वामी शिष्या बद्दल कितले काळजी घेता आशिल्ले म्हळ्यार कितें सांगले. ताप आयलो म्हळ्यार आम्रपल्लव शांती करचे. कित्याक म्हळ्यार आम्रपल्लव शांती केल्यार तेन्ना ज्वर बाधा निवारण जाता म्हणून सांगिल्लें आसा. सो तांकां ताप आयलो कडेन आम्रपल्लव शांती करचे. कडेरी मस्त रोग कसकी हे जावन गे न्हू, तांकां एक फाटी कसकी एक हे जावन त्रास जाता आशिल्ले. सो त्या निमित्तान स्वाम्यान तिला पुरुष दान केले. तिला पुरुष दान अर्थ कसन की म्हळ्यार एक पुरुषाच्या आकाराक एक तिल म्हळ्यार तुमकां गोत आसा, ते तिळाचे एक पुरुषाच्या आकृती करून घेवन ताका कितले तिळ लागता तितले तांणी तिला पुरुष दान केले. अर्थात कसने तरी असले म्हळ्यार आमगेले स्वाम्याक कसने तरी ते हे असले ते तिला पुरुष दानाचेरी वचका स्वाम्याक खंयचे रितीर बाद जायना अशें उरका म्हणलें हाजेन स्वाम्यान तिला पुरुष दान केल्लें म्हणलें एक मठ परंपरेंत पळोवचेक एक मेळटा. कितें की म्हळ्यार तांकां दिसता आशिल्लें एक स्वामी एक शिष्य आमगेले दराक गत जाले. द्वितीय शिष्याल आरोग्य वैकेची पळयतना तांकां वैके हे दिता, द्वितीय शिष्याल वैकेची अशी जावची नाका म्हणून तांगे मनात दिसता आशिल्लें. किंतु देवान तसलें कसं हें जालें ना. आनी 11 महिने पयले गुरू स्वामी गत जाले. 11 महिने नंतर म्हळ्यार 1 वर्सा भितरी मठ परंपरेचे 2 पीठाधिपती गत जाले तसलें एक पळोवचेक मेळटा. सो असल एक संदर्भ मठ परंपरेंत घडले. सो अशी इंदिराकांत तीर्थ स्वाम्याक हे करचें मेळ्ळें. आतां आमी कितें तांकां महान म्हणटाची, तेजोवंत म्हणटाची, कितें म्हणटा की म्हळ्यार असल आनी घडले. 2 स्वामी 2 शिष्य घेवका पडले. एक स्वाम्याला हे जालतना अनेक कसन की म्हळ्यार प्रथम शिष्य श्री नरहरी तीर्थ स्वामी गत जाले नंतर मस्त तांकां मनाक बेजार जाले. आनी सहज ते की आतां कशी ग्रहस्थ परंपरेंतू आपल्याल येद्राक आपल्याल चड गेले म्हळ्यार आनी तोही एक 20 वर्सां प्रायार आयला, 21 वर्सां प्रायार आयला, त्यांनी एक चड गेले म्हळ्यार तुमके कितलेक मनाक बेजार जाता. जीवन नाका, कसने नाका, एकलो एक पुतू तोही आमगेले दराक अशी जाल म्हळ कुडेन एक मनाक
एक मनाक धस्क जाता इतल्यानी कोरंगेनो आत कसं करचे इतलं मना दिसता. सो तसलेच एक परिस्थिती आमगेले इंदिरा कांतीर स्वामी आशिल्ले. सो तांक एक कसन दिसता आशिल्लें की म्हळ्यार नरहरी तीर्थ स्वामी प्रथम शिष्य तांणी वेळोवेळी स्वप्न दृष्टांत की वेळोवेळी तांकां अन्न जाय म्हणून गेनू ते तांकां एक भास जाता आशिल्लें इंदिराकांत तीर्थ स्वाम्याक. कितें म्हळ्यार सान वयोमानाचेर तांणी गत जाले खंय की शिष्य आपणाक अन्न जाय म्हणून गेनू तांणी हें करता आशिल्ले निमित्तान कडे एक दिवस स्वता अन्न घेवचेच त्याग केले इंदिराकांत तीर्थ स्वामी. त्या निमित्तान त्या संदर्भातुल्यान स्वाम्यान लागीं एक 24 वर्सारी तांणी गत जाल्ले. 24 वर्सारी आमगेले इंदिराकांत तीर्थ स्वामी 24 वर्सां आशिल्तना एक वर्स म्हळ्यार 25 वर्स आमगेले इंदिराकांत तीर्थ स्वामी प्राय 25 वर्स तेन्ना तांणी आमगेले नरहरी तीर्थ स्वामी गत जाले. आनी श्रीमद इंदिराकांत तीर्थ स्वाम्याले संपूर्ण आयुर्मान 70 वर्ष. संपूर्ण आयुर्मान तांकां 70 वर्ष आशिल्ले. म्हळ्यार लागीं प्रथम शिष्य गत जाले नंतर 45 वर्ष तांणी आमगेले मठ परंपरे पळयल्लो आसा. अर्थात 25 वर्सां नंतर तांणी 45 वर्ष अन्न त्याग केले. कडेरांनी अन्न तांणी ग्रहण केलें ना. खाली तांणी शिरा फळाहारूची तांणी हें केलें. पयलेची घर त्याग केले, संबंध त्याग केले, वापस हांग आयले, हांग पिठाधिपती जाले. हांग पिठाधिपती जावन घेवन यद्राकच एक शिष्य गत जाले. यद्रा शिष्य गत जाले म्हणून ते दुकारी थंय शिष्य अन्न विचारता म्हणून घेवन वापस ते अन्न त्याग केले. इतले त्याग करत 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 लास्ट तांणी अन्न वैकेची त्याग करचे पडेल एक संदर्भ आयलो. आनी पयलेची एक स्वाम्याक मिळचे एक पंत भिक्षा. संपूर्ण 24 तासांतू तांणी अन्न ग्रहण करचे खाली एक पंत. तुमी उठू 2-2 पंता. ग्रहस्थांक दनपारा जेवण आसा, रात्री जेवण आसा, सक्काळ वेकेची आहार आसा. स्वाम्याक तशी ना. स्वाम्याक मिळचे तसले एकमेव संपूर्ण आहार तांक स्वीकार करचे जाता आशिल्ले म्हळ्यार ते एक भिक्षा. रात्री वैकेची अल्प प्रमाण, सकाळी अंतू मीठ ना काही ना कितें ना. सो असल तरेचे एक आमगेले मठ परंपरेन चोल घेवन आयला आतापर्यंत चलता आसा. कशें की आमी ते चलोवन घेवन व्हरत आसाची मुखार वैके चोलून वच का हेची आमगेलो उद्देश. सो असल एक संदर्भ आसतना ते एकमेव भिक्षा वैकेची स्वाम्यान त्याग केले. लास्ट त्या निमित्तान आमी इंदिराकांत तीर्थ स्वाम्याक शिरा आनी पुरी नैवेद्य करचे कारण ते अन्न त्याग केल्ले उद्देशानची तांकां तांगेले पुण्यतिथी संदर्भारी आमी शिरा नैवेद्य आनी पुरी नैवेद्य करचे कारण कसन की म्हळ्यार तांणी अन्न त्याग केल्ले उद्देशान ते फलाहार नैवेद्य करताच. केलो लोकांक गोतना किंतु कारण हेचीच. आज वैकेची इंदिराकांत तीर्थ स्वाम्याले वचून घेवन जर तुमकां कश्ट आसा ना कसने तोंदर आसा कसने आसल्यार वैके तांगेले ना आमगेले मूल वृंदावनाले वचून घेवन जर कसने कार्य जाले, संतान भाग्य प्राप्त जाले, आर्थिक समस्या सुदृढ जाले, ना कसने मनांतू घरांतू तोंदर आसा ते निवारण जाले री ते इंदिराकांत तीर्थ स्वाम्याले वृंदावनाले वचून घेवन मुक्कावील दिवसांतू बर जाले री एक शिरा नैवेद्य आनी पुरी नैवेद्य स्वाम्याल चरणांत अर्पण करता म्हणून सांगून आयले री आमगेले इंदिराकांत तीर्थ स्वामी तागेले सर्व ही कश्ट परिहार केलेलो वैके आसा. सो इतले आमगेले त्यातकून आमी आमगेले आशीर्वचन आरंभ करताना जागृत चैतन्य म्हणले सांगिल कारण ते आज वैकेची वृंदावनस्थ जाल्यार वैकेची त्या वृंदावनातुल्यान वैकेची जागृत जावन घेवन आमकां आशीर्वाद करत आसाची. आमी तांकां सांगताना आशिल्लांत व्हड शक्ती जगतांतू आशिल्लांत व्हड शक्ती खंयची आसा. सायन्स टिपिकली सायन्स लँग्वेजार सांगता जाल्यार तुमी सांगताच कसं म्हळ्यार न्यूक्लियर पॉवर सांगताच. आशिल्लांतू बॉम्ब आसा, एटॉम बॉम्ब अत्यंत तुमी सांगचे न्यूक्लियर पॉवर तुमकां गोत आसा. हिरोशिमा नागासाकी जापानाचेर कशी हे पडले परिणाम जाले, कशी लोकांचेर
प्रभाव पडले. श्वास घेतल्यार वैकेच आरोग्यांतू तोंदर जाता आशिल्ले. तसल तरेचे हे आशिल्ले. सो परमाणू शक्ती ताजी कसन एक हे आसकी म्हळ्यार न्युक्लियर पावर कसन आसकी म्हळ्यार जर तुमी ते भूमिगत घाल्यार वैकेची कसने फाल्यां एक्सप्लोड जाले ना जाल्यार युरेनियम मेळ्ळे ना आनी कसने तरी मेळ्ळे आनी तुमी भूगत भूमी भितरी पूर्ण घाल्यार वैकेची ताजी रेडिएशन मात्र येता उरता. ते तुमी हें करचें जायना. ते खंयकी घाल्यार वैकेची रेडिएशन एक ना जाल्यार एक हाजेन तुमकां येता उरता. सो तसले परमाणू शक्ती म्हळ्यार आमगेले इंदिराकांत तीर्थ म्हणून आमी सांगताच. कितें की म्हळ्यार आज तांणी पर्तगाळी मठांतू तांकां आमी वृंदावन जाल्या निमित्तान आमी कसं करता की म्हळ्यार आमी थंय वृंदावन कशी की म्हळ्यार आतां ग्रहस्थ परंपरेंत कशी आसा की म्हळ्यार तांकां स्मशाना व्हरून गे न्हू थंय लासून हें करचें अग्नी हें करचें अग्निस्पर्श दिवन गे न्हू थंय अग्निदाह करचें. स्वाम्याकनी तें हें ना. स्वाम्याकनी उठू कसन की म्हळ्यार थंयची न्हंयचे लागीं हें करून गे न्हू थंय एक भुमींतू एक खंदक निर्माण करून गे न्हू गौरवपूर्वक जावन गे न्हू तांकां आसन पीठ हे ते उठू दवरून गौरवपूर्वक जावन गे न्हू थंय भुमींतू तांकां हें करचें पूर्ण हें करचें उरता. असल बाकीचे अग्नीच्यानी कस्सने हें उरना. तांकां भूगत करून घेवन उरता. त्या निमित्तान आमी सांगलें कशी न्युक्लियर पावर भूगत जाल्यार वेके रेडिएशन येता उरता तशी इंदिराकांत तीर्थ स्वामी पर्तगाळी मठांतू आज तांणी भूगत जावन आसल्यार वैकेच तांगेले आशिर्वाद रुपाचे कसन एक परमाणू विकिरण कसन आसा ते आज वैकेच ही आमकां आशिर्वाद रुपार रक्षण करता आसत. त्या निमित्तान आमी तांकां सांगताना तांकां परमाणू शक्ती म्हणून आमी केन्नाय संबोधन करताचे. आत्तानी कित्याक महान कित्याक म्हळ्यार तुमी सांगलें तांकां कसकसाने पळोवका पडलें तांगेले येद्राक कितलें दुख्ख जालें इतलें आसल्यार वैकेची समाजा खातीर तांणी हें केलें. खाली 19 वर्ष आशिल्लीं तांणी व्हड प्रकरण जालें. व्हड म्हळ्यार व्हड प्रकरण म्हळ्यार 14 वर्ष 14 वर्सार तांकां आश्रम दीक्षा जालें. तांकां 21 वर्ष 21 वर्सारी व्हड एक निर्णय घेतले. व्हड एक निर्णय घेतला. कसो निर्णय की म्हळ्यार त्यांनी एक एकी बेकी म्हण व्हड प्रकरण जालें. भौशा गोत्तस की ना की गोवांत व्हड जालें तें एकी बेकी प्रकरण म्हामाय कामतिले व्हड प्रकरण जाल्लें. ते कुटुंबाक आनी इंदिराकांत तीर्थ स्वाम्यालो मस्तींतले हे जाले ताजें व्हड प्रकरण जालें. सो त्या प्रकरणाक स्वाम्यान एक असल निर्णय दिले. आज संपूर्ण समाज वट्ट जाले. खाली 21 वर्ष तेन्ना तांणी पिठेर येताना 21 वर्ष तांकां तसले पिठेर आयिल्तना इतलो व्हड एक निर्णय स्वाम्यान त्या प्रकरणाक तेन्ना एकी बेकी प्रकरण जालें व्हड प्रकरण जालें. धुपकार प्रकरण म्हणून अनेक जाले. सो प्रति एक प्रकरणाक स्वाम्यानाची मुखार सुन गे न्हू तेन्ना हें केलें. त्या न्हंयशीची इतलें दुख्ख हें तेणी जालतना परदेश गमन विचाराचे वैकेची शुद्धीकरण करचे तसले प्रस्ताव हाडील म्हळ्यार ते आमगेले इंदिराकांत तीर्थ स्वाम्यानाची. म्हळ्यार इतले घडले येद्राक शिष्य हें गेल्लो आसा एक दिकान अन्न त्याग केल्लो आसा. इतलें आसल्यार वैकेची समाजांत खंयच प्रकरण आयले प्रति एक हक्का स्वाम्यानाची परिहार करून गे न्हू आमकां अवकाश करून घेवन दिले. परदेश गमन विचार तुमकां गोत्त उरताले तेन्ना कालांतू जर तो परदेश गमन केलें अर्थात समुद्र दांटून गे न्हू तो दुसरे कडेन गेल्लो म्हळ्यार विदेशाक गेल्लो म्हळ्यार वापस तो स्वदेशी आयले नंतर ताका समाजा भितरी प्रवेश घेनाशिल्ले. अर्थात बहिष्कार करता आशिल्ले. बहिष्कार म्हळ्यार अशी बहिष्कार आशिल्ली की म्हळ्यार की लोकांन तागेल्या घरा वचचेक जायना आनी ताका कोणेही आमंत्रण दिवचेक जायना. म्हळ्यार एक नमन कोविडांत क्वॉरंटायन करून घाल पळय तसले म्हणून परिस्थिती. आवडता आशिल्लें तुमकां कोविडांत क्वॉरंटायन 14 दिवस खाली कोणाले संपर्कांत येवचें ना हें ना तें मोबायल एक मेळटा आशिल्ले त्या निमित्तान थोडे वांतले. ते मोबायल वयके ना जाले आशिल्ले असले री जाल्यार तो थंयची आनी 14 दिवस क्वॉरंटायन 14व्या दिवसा नंतर धारवाड घालका आशिल्ले. म्हळ्यार मेंटल जावचें तशें म्हळ्यार इतले परिस्थिती. सो असलेची एक संदर्भ तुमकां थोडे कळ कांबळे असल सांगता पडटा आमकां. म्हळ्यार इतले एक बहिष्कार पद्दती ते नाशिल्ले. अर्थात लोकांक तागेले घरांत तूं वचचें ना
आणि ताका खंयचेही कार्यक्रमांतू ताका प्रवेश ना. भटमामा आपूण गेनू कसं नाही करता म्हणून गेन जाल्यार भटमामाक वैकेची पत्र राईस पत्र तागेल घरांत वचून खंयचे रितीरी शुभ शोभनादी कर्मांतू प्रवेश घेवची ना. म्हळ्यार समाजातुलेनच ताका भायर घालील तशी जाता आशिल्ली. एक ताणें परदेश गमन विचार केले जाल्यार ताका समाजातुलेनच ताका तो एकलो बाकी फुल्ल समाज पंक्ती भोजनांत वैकेची सहभाग ना. आता तुम्ही कशी बशील आसाची तशी ताका प्रवेश मेळनाशिल्ले जर तसल कसाने तरी केलेलं आशिल्लें असल्यार. तेन्ना इंदिराकांत तीर्थ स्वाम्यान आलोचन करून घेनू अशी जाल म्हळ्यार आमगेल उटू परंपरेचे आमगेल उटू लोक वैकेची अशीची विंगड 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 जावन समाज भेतून वता म्हणले उद्देशान स्वाम्यान कडेरी तेन्ना हें करून घेनू 1905 1905 त्यांनी हे एक प्रस्ताव हाडले. 1905 प्रस्ताव हाडले की परदेश गमन केले लोकांक शुद्धी करच्याक अवकाश आसा आनी शुद्धी करून वापस तांकां आमगेल समाजांत घेवचे जाता म्हणून घेवन स्वाम्यान एक प्रस्ताव केले. किंतु तांगेल प्रस्ताव एक व्यक्तीक केले तो शिर्शीच आशिल्लो आनी ताका स्वाम्यान शुद्धी केले उठूची वेवस्था केले. किंतु समाज एक्सेप्ट केले ना. समाजान एक्सेप्ट केले ना. 1905 केन्ना त्या व्यक्तीक तो बॅरिस्टर इन लॉ आनी तो लंडनांतू शिक्षक कितेरी एडवोकेट शिक्षक कितेरी तो थंय गेल्लो आनी तो बॅरिस्टर इन लॉ जावन घेनू तो वापस आयलो आनी तेन्ना लोकांन ताका भायर हे केले. तेन्ना ताणें स्वाम्याक हे केलतना स्वाम्यान ताका एक प्रस्ताव करून घेनू आनी तांगेल मनांत आशिल्लें तशें ताणें प्रस्ताव केलो ना. जे पुराणांतू शास्त्रांतू जे एक योग्य पद्दती आसा ताका समजावन घेवन ताणें हे एक विचार हाडले. म्हळ्यार शास्त्रबद्ध जावन घेवन आसले अशास्त्र खंयचें केलें ना. शास्त्रा विरुद्ध जावन घेवन खंयचें आचरण इंदिराकांत तीर्थ स्वामीन प्रस्ताव केला. जे शास्त्रांतू आसा त्या शास्त्राक समजावन घेवनूची तांणी एक प्रस्ताव दवरले. उठू केले पंक्ती भोजना बसकार शिलेरी उठू लोक उठून गेले. उठू लोक उठून गेले आनी ताका कितें म्हळ्यार लोकान एक्सेप्ट आनीक केलें नाशिल्लें. कडे स्वाम्यान अडना लोक एक्सेप्ट करना जाल्यार वैकी स्वाम्यान त्या व्यक्तीक हाडूसून घेवन मठ परंपरे मठ परिवारांतू ब्राह्मण भोजन आनी करता न्ही ते ब्राह्मण भोजन पंक्तीन ताका बसून घेवन तांगेल वटू तांकां जेवण करूसून घेवन ताका न्याय करूसून दिलो स्वाम्यान. म्हळ्यार इतले धैर्य समाजा विरुद्ध केल्यार वैकेची समाजाक वैकेची स्वामी हे करून घेवन त्या व्यक्तीक तूं शुद्धी जाता खंयचे रितीर तर हें करनाका म्हणून घेवन ताका मठ परिवारार बसून घेवनूची पंक्ती भोजन करूसून घेवन ताका हें केलें. कडेरी त्याची व्यक्ती कडच्यान स्वाम्यान खंयचे व्यक्तीक परिशुद्ध केले खंयचे व्यक्तीक वापस समाजांत घेतले त्याची व्यक्तीक स्वाम्यान एक काम दिलें. घे एक काम दिलें कसन की म्हळ्यार आमगेले सांगलें 18वे स्वामी कोमल स्वभावी उठू दुःख घेतील तसले पूर्ण प्रज्ञ तीर्थ स्वामी तांणी वाराणसी सहस्र ब्राह्मण भोजन करका म्हळ्यार कितेरी थंय एक 600 रुपये पयशे दिले. केन्ना 18th सेंच्युरी आतां खंयचे 21st सेंच्युरी 250 वर्सां 220 वर्सां खबर आमी सांगचे. तेन्ना 600 रुपये रायालेक दवरिले आनी राया कसन सांगिल्लें आमगेले वाराणसी तीर्थक्षेत्र न्ही थंय कोणेय तरी येता उरताची ब्राह्मणांनी उरताची तांकां प्रतिनित्य ब्राह्मण भोजन घडका अन्नछत्र घडका म्हणून घेवन 600 रुपये थंय दवरले. त्या रायान 2 की 3 वर्ष चलयले. कडेर ना हे दिकान आमगेले पूर्ण प्रज्ञ तीर्थ स्वामी गत जाले तेन्नाची आमी सांगली मस्त विरोधांनी केल्ले. त्याची हांतू पद्मनाभ तीर्थ स्वामी त्या विरोधांनी उठू शमन करून घेवन वापस मठा ताबेन तूं कसकसन येवका वापस मठा ताबेंत आयले. तशी कडेन इंदिराकांत तीर्थ स्वामी पिठेर आयले आनी तांकां कळ्ळें वाराणसींतू आमगेले पूर्ण प्रज्ञ तीर्थ स्वामीन राया लेगी 600 रुपये दवरिले सहस्र ब्राह्मणांनी भोजन करका म्हणून. तो रायान एक 2-3 वर्ष केले कडेन ना. कडेर हे व्यक्तीक हो एडवोकेट शिकून आयले न्ही बॅरिस्टर इन लॉ ते स्वामीन कसन केलें हाक वाराणसीचें काम दिलें तूं वचून घेवन तें काम कर काम.
ताणे स्वाम्यान म्हाका वापस हे एक गौरव दिले, वापस बहिष्कृत करून घेवन म्हाका वापस समाजान घेतली. एक हटानच पळय ताण एक रायाचेर केस घालून घेवन ₹600 वापस मठा घेवची तशी ताण केले. सो अशी आमगेले इंदिरा कांती तीर्थ स्वाम्यान त्या व्यक्तीचेर विश्वास दवरून हें केले. किंतु स्वाम्यान ते कसन ₹600 पयशे आयले वापस ते भायर दवरिले. तेन्ना मठाची आर्थीक परिस्थिती तितले हे नाशिल्ले. सो तेन्ना आमी कसं म्हणटा जे वाड्डी कितेरी भायर दवरिले. वाराणसी दवरले, थंय रायान हें केलें. इंदिरा कांत तीर्थ स्वाम्यान वाडी म्हळ्यार मठ चलका, मठ मंदिराचे अमृतपडी, नंदादीप हे ते चलका म्हणून घेवन स्वाम्यान ते अंकोलान तू खंयकीची तांणी एक व्यक्तीक त्या वाडीर दवरले. वाडी येता म्हणून घेवन ते कडेन पळयल्यार तो वाड दिवचे तो फसलो. लास्ट स्टेटमेंट कसन की म्हळ्यार भायर गेलो पयशे भितर एक आयला इतलेची. लास्ट ताणें ताका वाडी दिवच्याक ताका जायनाशिल्लें. कडेन स्वाम्याक मनाक हे जालें, स्वाम कडेन हटांत बसले की मठा पयशे वापस मठा घेवका म्हणून. कडेर ताण कसन केलें की म्हळ्यार जागोची स्वाम्याक बरोवन घेवन दिले. ताका पयशे दिवच्याक जालना. तांगेल कसन एक जाग आशिल्लो, ते जागो त्या मठाक ताणें बरोसून दिले. सो असल एक संदर्भ मठ परंपरेंत घडले हे उट्ट कोणाक गोतना. हां, 1-2-3 पंत आमी हे विशय सांगिल्लो आसा. इतले दुख्खांत असल्यार वैकेची 1905 तू परिशुद्ध केल्यार वैकेची समाजान एक्सेप्ट केलें ना. 36 वर्ष 36 इयर्स स्वाम्यान हाजे बद्दल परिश्रम कोरून 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 लास्ट 1941 सर्वई समाज बांधवांनी एक्सेप्ट करून घेवन कडेरी हे अधिकृत जावन घेवन घोषण केले की परदेश गमन केले लोकांक शुद्धी विचार आसा म्हणून घेवन स्वाम्यान कडेरी लास्ट वेलिंगांतू तांणी हे एक हे केले. किंतु थंय वैके करताना आनी वापस त्याग केले. कसन त्याग केले की म्हळ्यार तेन्ना त्या वर्ष स्वाम्याक अयोध्यांतू चातुर्मास करका म्हणून आशिल्लें. इंदिरा कांत तीर्थ स्वाम्याक 1941-42 अयोध्यांतू चातुर्मास करका म्हणून आशिल्लें. किंतु समाजाक अत्यंत महत्व जावन घेवन आशिल्लें तसले हे विशय आशिल्ले जेन्ना स्वाम्यान अयोध्या चातुर्मास कॅन्सल करून गोवांतूच आशिल्ले तसले वेलिंग नरसिंह देवस्थानांतू तांणी चातुर्मास केले. आनी त्याची तांगेले अंतिम चातुर्मास जाले 1942 तांणी गत जाले. सो वापस अयोध्या चातुर्मास वैके त्याग केले. एक दिकान अन्य त्याग केले, एक दिकान चातुर्मास त्याग केले, एक दिकान समाजान विरोध केले. इतलो उटू करून घेवन वैकेची स्वाम्यान समाजाक मात्र सोडून घेवन दिलना. तुम्ही विरोध केले रेडना आम्ही परिश्रम करू सून घेवन हे करता म्हणून घेवन 1942 अयोध्या चातुर्मास त्याग करून घेवन परदेश गमन शुद्धी विचार अधिकृत जावन घेवन इंदिरा कांत तीर्थ स्वाम्यान आमकां हे केले. त्या निमित्तान आमी तांगेले वंदन करता. असले एक स्वाम्या त्या निमित्तान 1942 आमगेले इंदिरा कांत तीर्थ स्वाम्याक तांकां अयोध्या चातुर्मास करचेक जालना म्हणले मन धरून घेवन आमगेल गुरु स्वाम्यान 2011 अयोध्या चातुर्मास केले. आमगेल गुरु स्वाम्यान थंय चातुर्मास केले. तांकां शाखा मठ थंय जावं म्हणून तांगेल मन आशिल्लें म्हळ्यार कितें आमी अयोध्यांत जाग घेतले. सो अशी एक 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 लिंक जावन घेवन आमी ते एक एक केले. आमगेल गुरुन इंदिरा कांत तीर्थ स्वामील संकल्प पूर्ण केले. आमगेल कर्तव्य आमगेल गुरुले संकल्प पूर्ण करका म्हणून मुक्कावील दिवसांत अयोध्यांत मठही जाता चातुर्मासही आमी करून घेनो दाखयतालेची. कित्याक की म्हळ्यार एक दिकान इंदिरा कांत तीर्थ स्वामी एक दिकान आमगेले गुरूक संबंध पाविले लिंक आशिल्ला जेन्ना मुक्कावील दिवसांत करताची. खंयचे डेट कशें नाही कितें आमी आतां सांगनाची, किंतु मुक्कावील दिवसांत आलोचन करताची. किंतु हे एक असल एक आमगेले इंदिरा कांत तीर्थ स्वामीले विशय म्हळ्यार मस्तीतले तांणी अपमान वैकेची भोगका पळय. मस्तीतले तांकां अवमान केले. अवमान म्हळ्यार शब्द रुपार वैकेची केलो अवमान केले. एदराक अपमान केले. पत्र रुपार वैकेचे हे केले. केलो पंता गांवांक प्रवेश करताना वैकेची निर्बंध घाले. स्वाम्याक हांगा प्रवेश करचे न्ही हे ते मस्तीतले जाले. आमगेलंतू केन्नाय स्वाम्याक सांगताची की स्वामे उज्जे म्हणून. स्वाम्या लेग्यांनी उज्जे लेग्यांनी तुमी खेळच्या वतावे खेळच्याक वचनात. 3 वस्तू लेग आमी केन्नाय
हे करचे न्ही. एक उज्जो, एक वारो आनी एक अग्नी म्हळ्यार उदक. हे 3 विशय लेगी केन्नाही हाका कंट्रोल करचेक जायना. उज्ज्याक, उदकाक आनी वाऱ्याक जोर वार आयलो म्हळ्यार हांगा आशिल्ले आंबे रूख वयके पडचेक साध्य आसा, सांगचेक जायना. म्हळ्यार तसले एक जोर वार आयलो म्हळ्यार कोणाले कंट्रोल ना. जोर उदक आयलो म्हळ्यार घरा भितर वयकेची उदक येवचे तसले संदर्भ आसा. सान किडी जर खंय शुष्क तण आसलें म्हळ्यार संपूर्ण घर वयके लासून घालचेक जाता. म्हळ्यार उज्ज्याक, उदकाक आनी वाऱ्याक हाजेर वट्टू केन्नाय खेळ खेळचे. स्वाम्याक संबोधन करतना आमी उज्ज म्हणून सांगताच. कित्याक म्हळ्यार मरे स्वाम्या लेगी सहवासा वतनाक मरे कसकी उलोवचे, कसकी हे करचे. स्वाम्यान थोडे अवकाश दिलो म्हणून गे न्हू, कसने उलोवचे जाता म्हणून गे न्हू, स्वाम्यान एक हे दिल्या म्हणून गे न्हू, कसने हे करचे जाता. कित्याक की म्हळ्यार जर तांगेले मनांत वयकेची ताणें वापरील तसले शब्द हे जाले म्हळ्यार इनडायरेक्टली वापस ताका लागता. त्या निमित्तान गुरुले केन्नाही उलयताना जावो, व्यवहार करताना जावो, शब्द प्रयोग करताना जावो थोडेची आलोचना पूर्वक जावन घेवचे. आज वयकेची केलो लोक मानतात मागेले कुटुंबान स्वाम्याले कसकी उलयले, स्वाम्याले देश आज वयकेची इंदिराकांत तीर्थ स्वाम्याक कोण कोण अगौरव केल्लो आसा ते कुटुंबाचे आज वयकेची अशी कसकी म्हालगड्यान केल्ले आमकां गोतना. किंतु एक पुण्यतिथी दिवसाक येवन घेवन सेव करतात. म्हळ्यार असले एक संदर्भ पळोवचेक मेळटा. तसले एक स्वाम्याक आमी उज्ज म्हणटात. तेतकून आमी सांगताची उज्ज्याक कसकी म्हळ्यार तुमी गौरव केल्यार ते दीप जाता. गौरव केल्यार दीप जाता. अगौरव केलो म्हळ्यार व्हड उज्ज जावन घेवन लासून वयके काडटा. दीप लासून काडना. दीप तुमकां प्रकाश दिता. किंतु तुमी अगौरव केलो म्हळ्यार ते लासून काडटा. तशीच आमगेले गुरू आमी तेतकून इंदिराकांत तीर्थ स्वामी उज्ज म्हणटा आशिल्ले. बरे कोण गौरव केलो म्हळ्यार तुगेल्या घराक उजवाड करेत. जर तुमी अगौरव केलो म्हळ्यार थंय तुमकां शाप लागून घेवन तुमकां मस्त दाह भोगचे तसले संदर्भ येता म्हणून आमी केलो उपरांत आमी सांगता उरता. म्हळ्यार तितलेक तांगेले एक तपशक्ती आशिल्ले, तितलेक तांणी आतां तुमकांच आमी सांगले फाल्यां एक अभियान करा. दिवसा एक वर्ष अन्न खायनाच म्हणून तुमी एक हे करा, तुमकां जातवे. एक वर्ष हे अन्न ना. हां आतां कोणे हेल्थ बेनिफीट जावका आशिल्ले तो रायस हे करता, डायबिटीस हे करता, बट बाकी उठू चड खाता. रोट्टी चपाती हे त्याची रोट्टी हे उठू खायत बसता. हे अर्थ न्ही. आमी सांगचे कशी जर तांणी कशी तशी तुमी करचे जाता जाल्यार तेन्ना तांगेले स्थितींत बसून करचे कळटा की तांणी कितले भोग म्हळ्यार कितले तांणी दुख्ख भोगचे पडले म्हणून घेवन तेन्ना तुमकां कळचें जाता. त्या निमित्तान सांगले तसले एक महातपस्वी महा आचरण केलेले तसले. त्या निमित्तान आमी तांकां इतले गौरव करचे कारण कसन की म्हळ्यार इतले त्याग केले म्हळ्यार कितें आज आमी तांकां इतले गौरव करता आसात. तसले इंदिराकांत तीर्थ स्वामी आमगेले परंपरेंतू 20वे पीठाधिपती जावन घेवन आमगेले गुरू जावन घेवन आमगेल समाजाक एक स्थानमान गौरव दिला जेन आमी सर्वही समाज बांधव अत्यंत ऋणी जावन आसाची आनी अत्यंत परम भाग्य म्हणून घेवन आमी लेखा. तसले एक गुरू आमगेले मठ परंपरेंत आयले आनी आमकेक कसन की म्हळ्यार तांगेले गांवचे एक आमी एक जावन आशिल्ला जेन्ना आमकां आमी केलो पंत सांगचे कसन की म्हळ्यार आमी आमगेले गांव इंदिराकांत तीर्थ स्वामेल न्ही. इंदिराकांत तीर्थ स्वामेल गांव आमगेले म्हणच्याक हे आमकां मस्त अत्यंत खुशी जाता. आनी होन्नावर कसले एक लिंक कित्याक की म्हळ्यार तांगेले गुरुले गांव होन्नावर आनी भौशः भटकळ आनी होन्नावराक संबंध आशिल्ले. आमगेले पद्मनाभ तीर्थ स्वामेले तांगेले कुटुंबाचे हे कसन आसा ते भटकळाक लग्न करून घेवन थंय दिले आनी तांगेलेची कसन सुपुत्र म्हळ्यार आमगेले तांकां रामकृष्ण म्हणून तांकां पुर्वाश्रमा नांव आनी थंय तांणी जन्माक आयले भटकळ परंपरेंतू पुराणीक कुटुंबांतू. सो अशी जावन घेवन भटकळ आनी होन्नावराक एक लिंक आसा. आज एक मनांत एक खाता आशिल्लें की आज स्वाम्याले वृंदावनाचे दर्शन जालें ना. तांगेले बिंब थंय पर्तगाळी मठांत एक बिंब आसा तागेलें दर्शन जालें ना अशी मना खाता आशिल्लें. किंतु आज होन्नावरांत आशिल्लें तशें शांतादुर्गा देवस्थानाक गेल्ले निमित्तान
थंय एक बिंब दर्शन जाल्ले निमित्तानं हांगातुल्यानाची परतगाळी वृंदावनाक तांकां गौरव दिले म्हणून आमी समजताची. आणि विशेष जावन घेनू आयच्या दिवसाक राम नाम जप कोर घेनू. तुम्ही आज कसन राम नाम जप केले ते संपूर्ण राम नाम जप इंदिराकांत तीर्थ स्वाम्याला अंतर्गत जावन घेन आशिल्ले तसले रामदेवाक पावल म्हणून घेनू आमी समजता. म्हळे कित्याक की म्हळ्यार तसले तपोनिष्ठ जावन घेन आशिल्ले तसले आमगेले इंदिराकांत तीर्थ स्वाम्याले एक पुण्यतिथी दिवसाकची होन्नावर गांवांतू इतलो व्हड अभियान जालें. स्वाम्याले उपस्थितींतूची हे एक कार्य पहिले 550 वर्ष तंतू 550 कोटी हे ही जन्मांतू परंपरेंत केन्नाही जाल्लें नाशिल्लें तसलें भाग्य पयलें मेळ्ळें. तंतू 550 कोटी रामनाम जप जाताना होन्नावर गांवांतू स्वामेल मुक्कामा संदर्भारीची इंदिराकांत तीर्थ स्वामेल पुण्यतिथी आयले. तसले इंदिराकांत तीर्थ स्वामी पुण्यतिथी दिवसाकच रामनाम जप अभियान जालें. आणि तसल रामनाम जप इंदिराकांत तीर्थ स्वाम्याक समर्पण करता तसल भाग्य होन्नावरकारांक मेळ्ळें हे सुलभाचे विशय न्ही. केन्नाही मेळना आशिल्लें तसलें अप्रुपाचें भाग्य तुमकां सर्व लोकांक मेळ्ळें. आनी ते संपूर्ण हे एक अवकाशाचे संपूर्ण तुम्ही अवकाश लाभ तुम्ही घेवन घेनू. विशेष जावन रामनाम जप केले बद्दल आमी संतोष अभिव्यक्त करताची. तांगेल बद्दल मस्त आसा पत्र व्यवहार केलेले ना जाल्यार तांणी शब्द प्रयोग करचे आशिल्ले मस्तीतले तांणी बरयल्लें आसा. आमी मस्त कोविडा टायमार खंय वच्चे जायनाशिल्लें थंय पर्तगाळी मठांत उरक आशिल्लें. सो तेन्ना आमकां स्वामी पयलीं कसन बरयल्लें आसा वापस रिरायट करचें. रिरायट एकल्यान करचें आमी वाचन करचें आशिल्लें स्वाम्यान पळोवचें आशिल्लें शब्द बरयले रॉंग जाल्ले आशिल्ले असले नाजाल्यार केलो शब्द ओल्ड ते केलो पंत ते बरयले शब्द कळना आनी ते आमी मोडी म्हणटाची. मोडी म्हळ्यार खंय डायरेक्ट बरयत वचचें अत्यंत प्रिय शिष्य अत्यंत खंय प्रिय खंय शिष्य वर्गांत तर खंय कसं म्हणून गोतना आमी तेतकून सांगताची. ते जर हे कळना जाल्यार रापची खंय म्हूण कळना जाल्यार अर्थाक अनर्थ जावन घेवन वता. आमी केन्नाय ताका एक उदाहरण सांगता आशिल्लें. कोणकी एकलो ते एक हनुमान किराणी स्टोर म्हूण आशिल्लें. हनुमान किराणी स्टोर आशिल्लें ते चेडवाक वाचचें कळनाशिल्लें. तो अज्जल वटू थंय गेलतना आजी सांगता हे कसन रे वाच. ताका एक अभ्यास केन्नाय ते म्हालगड कोणाय तरी गेलतना चेडवां एक शिकोवका न्ही शिकोवका ABCD हे ते शिकोवचे नाजाल्यार वयर कसन बरयलें ते शिकोवचे हे कसन बरयलें रे ते वाची हे कसन बरयलें ते वाच म्हळ्यार एक अभ्यास जाता म्हणून ते चेडा सांगलें हे कसन बरयलें म्हणून. ते एक्चुली आशिल्लें हनुमान किराणी स्टोर आशिल्लें. त्या चेल्यान वतान हनुमान की राणी स्टोर म्हणून तान वाचिल्लें. एक अर्थ किराणी आशिल्लें हनुमान की राणी स्टोर्स म्हणून न्हू अशी ताण वाचिल्लें विंगड विंगड करून घालें. सो हे मोडीन तशी जाता आशिल्लें. आमी वाचप बशिल्तना अत्यंत खंय प्रिय खंय शिष्य वर्गांत तर खंय सो आनी एक दिकान स्वामी ते वाचितना एक सम पळोवन घेवन वाचका नाजाल्यार एका एक हे जाता आशिल्लें. सो ते पळोवन 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 घेनू अशी आमकां स्वाम्यान तयार केलें. म्हळ्यार ही सांग नाशीची तयार करची कोणाक तरी कळस म्हळ्यार ते आमगेले गुरुस्वाम्याक आशिल्ले. आनी केन्नाय ते सांग नाशिल्ले मनांत उरता आशिल्ले बट अभिव्यक्त केन्नाय करनाशिल्ले. तसले एक स्वभाव आमगेले गुरुस्वाम्याक आशिल्ले. आनी तांणी वैकेची आमगेले इंदिराकांत तीर्थ स्वाम्या बद्दल मस्त तांकां अभिमान आशिल्ले. कित्याक की म्हळ्यार तांकांय गोत आसा कसन एक म्हळ्यार हॅप्पी टेर बशिल्ले तसले प्रत्येक स्वाम्याक कळटा की दुसरो स्वाम्याक कशी जाल्या म्हणून न्हू ते स्वाम्याक कळटा. आतां तुमकां तुमगेले कुटुंबाच कसने तरी जाल्यार त्याची जागेर तुमी आसतना एक आवसूक अनेक आवसूल कश्ट कळटा. एक बापसूक अनेक बापसूल कश्ट कळटा. ते चेरडाले हे जेवतान की ना जाल्यार चेरडान ते रडचे की ना चेरडाले शिक्षणांत की आरोग्या विशयी की एक बापूस कसन एक भोगता ते अनेक बापसू रिलेट करचे कळटा. हां तुका कसन कश्ट जातास पळय म्हाकाय कळटा. एक आवसू कसन एक हे करता ते अनेक आवसूक रिलेट करचे जाता. एक चेरडाल विशय एक 10th स्टँडर्डान तूं आसा ताका कसनय शिक्षण कळना ताका अनेक व्यक्तीले भाव कळचे कळटा. तशीची मठ परंपरेंत आशिल्ले तसले प्रत्येक स्वाम्याक हॅपी टेर बशिल्तना अनेक स्वाम्यान कसन कश्ट घेतले कसन त्रास घेतले कसन तांकां
त्या संदर्भात जाल्या कितलेक मनातंक व्यथ जाले हे सर्वही त्या पिठे राहील तसं स्वाम्याक कोण कळता. तशें आमकांय कळता की आमगेल गुरु स्वाम्यान कसन कश्ट आशिल्ले, तांकां आरोग्यांत कितले कश्ट जाले, बाकीचे कसन तांकां करका पळय, नाजाल्यार इंदिरा कांतीर स्वाम्याक कशी त्रास जाले, पूर्णप्रज्ञ तीर्थ स्वाम्याक कशी हे जाले, प्रत्येक स्वाम्याले आमकां केलो पण दिसता तसल संदर्भ आमगेल काळांत आसले आमकां कशी हे करते म्हणून आमी ते आलोचन करून हे करताची की देवान आमकां तसल एक संदर्भ एक हाडूसून दिला, आमकां एक बरें एक स्थान दिलें म्हणून न्हू आमी तशी आमी समाधान करून घेवचें. कित्याक आमी तेतून दुसऱ्यांकय सांगताच कंपेर करच्याक वच नाकाची. दुसऱ्याल पळया आमी हात पांय आमकां सम आसा, पळोवच्या दोळ आसा, आयकुचे कान आसा, आराम भोंवचेक जाता, खावचेक रुची रुची खाण खावेत, हे ते करेत, तरीही संतुष्टीत नाच. हे ना मरे, ते ना, हे ना, हे ना, हे ना, हे ना अशी सांगत बसले. ते कमी जाले, हे कमी जाले, हे कमी जाले. बट खरे जावन घेवन कंपेर करचे आशिल्ले रे, कोणे अंग विकल जाले व्यक्ती जर त्यानं कंपेर केले रे, त्यांना कळतं मारे देवान म्हाका असल एक परिस्थिती दिली ना, बरेच हात पाय दिवन घेवन म्हाका रक्षण केले, त्यांना तुमकां कळता की देवान म्हाका खरेची सूख दिल्या म्हणून त्यांना कळता. जर तांकां पळयलें रे केलो लोकांक पांय ना, केलो लोकांक हात ना, केलो लोकांक दोनी दोळ ना, केलो लोकांक चमकूचेक जायना, असल परिस्थिती आमकां सवे, असल परिस्थिती ना. आम्ही कंपेर करचे की म्हळ्यार डायरेक्ट अंबानी वटू कंपन करचे चाल करतात. हो इतलं बरं जाला, त्या इतलं बरं जाला, अरे त्या कंपेर केलं म्हळ्यार केन्नाय जावचें न्ही. तशी कंपेर करून येनो अर्थ ना. दुसऱ्या लोकांक कोण आमगेकिंत आनीकची कश्टार आसा तागे किंताची कश्ट देवान आमकां दिलेली ना म्हणल्यार आमी आलोचन केल्यार जगतांत अत्यंत सुखी प्राणी आमी उरयतात. किंतु आमकां तसले संदर्भ येना, तसले विचार येना. कितली मूक प्राणी आसाची. त्या मूक प्राणी केलो पंत दिसता. एक पंता एक अशी एक चोडवांक सांगताच, एक अशी आमगेल जगत अशी असल्यारी कसन एक तू लेखन एक अशी आमी सांगताच म्हळ्यार तू कशी भारत देश कशी असल्यार बरें दिसता आशिल्लें. आमगेल मनुष्य तुगेले ओन स्वंत अशी एक बरयतना आमकां एकदां दिसता. आमी पयरी आयले तेन्ना आमी कुमटा आशिल्ले तेन्ना एक कडेन सांगलें म्हळ्यार कोणके आयलो वार्तालाप, जर आतां जगतांत उठू कडेन इंटरनेट मोबायल हे ते उठू घडत आसा, एक दिवस खंयचे तरी एक असले एक संदर्भ आयले, एक म्हयना टोटल वर्ल्डांतू इंटरनेट बॅन जालें म्हळ्यार कसन जाता लोकांले म्हळ्यार आमकां एक चिंता. जर अशी जाल्यार कसन जाताले तुमकां असल एक संदर्भ जर जगतांतूची संपूर्ण इंटरनेट बंद पडले बा, चालू जायना, कसनय जायना, तेन्ना उठू लोकांक मनुष्य प्राणीची जावका. कित्याक की म्हळ्यार इंटरनेट मेसेज काय वता ना, काय इंटरनेट ना, काही ना, कसनय पळोवका म्हळ्यार काही पळोवचेक मेळटा ना. कसन आसा, कसनय तुमकां हे पळोवका, त्या पळोवका, सिरियल पळोवका, क्रिकेट पळोवका, हांगा पळयल्यार इंटरनेट ना. तेन्ना कसन जाता पळय, तेन्ना यक्षगान पळोवचें चाल करतात, तेन्ना गुंडबाळा धांवचें चाल करतात. हां आमी सांगचे हे जर भारत अशी जाल्लो आसल्यार कशी म्हणून अशी आमी आलोचन करतना हां वापस गुंडबाळान तूं रात्रभर लोक बस का म्हळ्यार तेन्ना असल आनी कसने तरी जाल्ल्यार मात्र तेन्ना थंय लोकां म्हळ्यार आनी कसने ना. आज उठू एंटरटेनमेंट इंटरनेटाचेर चलता आसा. जर ते एक बंद पडलें म्हळ्यार खाली ते एक आमी सांगचे एक दिवस पेपरांत येता ते गूगल एक 2 तासां कितें बंद पडलें म्हळ्यार नेक्स्ट डे पेपरांत येता इतलो व्हड जालें म्हणून 2 तास गूगल बंद पडलें, 2 तास हे बंद पडलें, 2 तास सोशल मिडिया बंद पडलें म्हणून व्हड गवजी पडता आनी थंय नेगेटीव फीडबॅक हे ते उठू चाल करतात. एक दिवस संपूर्ण देशांत इंटरनेट बंद जालें म्हळ्यार बहुशः चड राम नाम जप जाता की म्हणून आमगे लेखान सांगचे न्ही. कित्याक की म्हळ्यार कशें ना, इन्फोसिसांत वेके काम जायना तांकां इंटरनेट जावका, बँकांत वेके ट्रान्झॅक्शन जायना तांकां वेके इंटरनेट जावका, लोकांक आपुचेक वेकेची नेट जावका आनी तुमकां मोबायल नेटवर्क जावका. हे उठू ना जाल्यार वापस तेन्ना पत्र बरोवचें चाल करता, तुमी वापस लेटर बरोवचें चाल केन्ना करता. हे उठू ना जाल्यार वापस तुमी पत्र बरोवचें चाल करता. हे उठू ना जाल्यार वापस यक्षगान पळोवचेक तुमी भायर सरतात. कित्याक की म्हळ्यार पयले यक्षगानांनी चलतना इंटरनेट नाशिल्लें. पयले यक्षगान चलयतना
पत्र व्यवहार करताना इंटरनेट नाशिल्लें केन्ना इंटरनेट आयलें हे उठूच गेले. त्या निमित्तानं आज ही इंटरनेट वयके उरका त्या वयके उरका म्हळ्यार त्यांना थोडे उठूची पहिले तशी करका म्हळ्यार जायना. सो असल जाल्यार संदर्भ त्यातकून केन्ना एक चेडूंक विचारताची तू केक भारत देश कशी उरका म्हणून आमकेक मना म्हळ्यार हेचीची एक म्हयन इंटरनेट बंद जाल्यार आमगेले जग कशी दिसता म्हणून एक पळोवंक आशिल्लें. किंतु तसो अवकाश मेळना. खाली एक काल्पनीक विचार म्हणटाचे. एक चेडूंक सांगता हरशी तुगेले काल्पनीक तुगेले देश कशी दिसता रे म्हणून विचारतना हे ना जाल्यार कशी दिसता आशिल्लें, हे असल्यार कशी दिसता आशिल्लें, रोड ना जाल्यार कशी उरता आशिल्लें, हे आतां आमकांय दिसता. जर हे रोड हे कार हे इन्व्हेन्शन हे उठून ना जाले आशिल्ले असल्यार बहुशः होन्नावर येवचेक थोडे विळंब जाता आशिल्ले. कित्याक की म्हळ्यार पयले एक होन्नावर येवचे असल्यार 10-15 कडेन राबून येवचे आशिल्ले. एक पर्तगाळींतल्यान भायर सरले लोलया, लोलया जाले कुडेन कारवार, कारवार जाले कुडेन चेंडिया, चेंडिया जाले कुडेन अवर्सा, अवर्सा जाले कुडेन अंकोला, अंकोला जाले कुडेन गोकर्ण, गोकर्ण जाले कुडेन कुमटा, कुमटा जाले कुडेन कडेरी हळदीपूर, हळदीपूर जाले नंतर कडे होन्नावर. डायरेक्ट पर्तगाळी टू होन्नावर येवचे जायनाशिल्लें. तेन्ना मस्त त्रास जाता आशिल्ले. जर तेन्ना आनी वापस तसले एक संदर्भ निर्माण जाले म्हळ्यार तेन्ना उठू गांवांत तूं वचून घेन एक 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 दिसाक वचून घेवन येवचेक अवकाश मेळटा आशिल्लो. किंतु आज तशी ना. आज 5 निमिषां भितर सांगाची थंय तुलेन हांग पर्यंत येवचेक जाता. पर्तगाळी तुलेन हांग येवचेक जाता. म्हळ्यार तसले एक संदर्भ आयचे कालमान आधुनीक युग इतलेक वाडत गेल्लो आसा. केलोपंत दिसता हे आधुनीक युग ना जालेले असले कशी आनी वापस करचे जातवे, रिक्रिएट करचे जातवे म्हणून केलोपंत उडगास येता. किंतु केन्ना दोळ ओपन करताचे हे जावचे न्हय म्हणून केलोपंत दिसता. आज पळया इंदिरा तीर्थ स्वाम्यान विदेश परदेश गमन केले बद्दल प्रायश्चिताळे. ते कोण व्यक्ती गेल्लो शिर्सीचो तो गेलेलो कसलेक एडवोकेट शिका म्हाका थंय बॅरिस्टर इन लॉ जावका म्हळ्यार कितें गेलो. एक पंत गेलो कडे तो इंडियान तूं सेटल जालो, स्वदेशान तूं सेटल जालो. किंतु आज कशें की म्हळ्यार आज होन्नावरांत येवन पातपूज करून वापस तो दुबयांत गेल्लो उरता. आज शुद्धीक कसाण्याचे अर्थ ना जाले. आज आमकां गोतना कोण खंय भायर गेला कोण खंय भायर आसा म्हळ्यार आज ते शुद्धी विचाराक आज इतले एक पत्र येता की म्हळ्यार त्या मुद्रांनी नाका. त्या मुद्रांनी घेवका खाली तीर्थ घेवका के आनी शुद्धी करून सोडका के म्हळ्यार असल तरेचे सुलभ साधन आज कलाक हे जाता. सुतक पालन करचे तेही कश्ट जाता आसा. मस्तितले विचार धार्मीक विचारान तूं मस्तितले हे येता आसा. मुखार 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 मुखारी कशी म्हळ्यार कितें की म्हळ्यार हे कारण सांगचे का इंदिरा तीर्थ स्वामी मनाक तशी दिशिल्ले. तातूंत ताणें एक 10 वर्ष पर्तगाळीन तो आशिल्ले. तेन्ना 19th सेंच्युरी आरंभाक स्वाम्याक तेन्ना दिसता आशिल्ले हे जग आनी कशी उरताची लोक उठू हे जाले तशी जाले म्हणून स्वामी 10 वर्ष पर्तगाळीन तूं आसा संचार केलो ना. आज इंदिरा तीर्थ स्वामी आमगेले कालामानांत आशिल्ले असल्यार तांकां दिसता आशिल्लें हे कसो नमुने जग जालें. ते काळाक ते स्वाम्याक कशी कशी हे जावका ते प्रमाणे एक समाजाक अनुकूलता कोरगेन दिल्लो आसा. इंदिरा तीर्थ स्वाम्याल काळांत तूं बाथरूम आनी उठूची मठा भितर नाशिल्ले. इंदिरा तीर्थ स्वाम्याल काळांत तूं बाथरूम उठू भायर वचका आशिल्लें. एक लघु शंका आयल्यार वयकेची भायर वचका आशिल्लें. थंय वचून घेनू थंय पांय धुवन घेनू बार गंडूश करून घेवन गंडूश म्हळ्यार तोंड धुवन घेवन थंय आचमन करून घेनू कडेर भितर येवका आशिल्लें. तागेल वटू वताना एकलो कैपंजी घेवन वता आशिल्लो. एक कैपंजी म्हळ्यार एक दिवो पयल्यान आतां लायट आसा आतां पळय लायट आसा मदें मदें लायट वता. तेतकून मालगड स्वाम्याल काळांत कशें की म्हळ्यार स्वाम्यान पुजेक आनी वताना स्वामी स्नान आनी करून घेवन वताना एक ड्युटी एक कैपंजी घेवन वतात. लायट गेल्यार वयकेचे त्या वाडून वतना. सो इतले एक परिकाश्ट तेन्ना आशिल्ले. किंतु कालमाना प्रमाणे कडे परमगुरू काळांत तूं कडे हगूर हे आयले. आमगेले काळांत स्वाम्याल हांतू कशें बाथरुमांनी भितर आयले.
कडे बाथरूम भितर येऊन कडे अटॅच झालाय अटॅच जाऊन घेणार लास्ट वेस्टर्न पर्यंत येऊन घेऊन पाविल असा म्हणजे इथपर्यंत कालमान बदलावण जाता असा त्या कालमानाप्रमाणे स्वाम्याक वैकेची त्या हाका अनुमती दिवच तसले समजा आता मी जर फाल्याक प्रवचनान सांगले फाल्याक अभियान घ्या उठू लोकांना घर बांधताना बाथरूम आणि बाहेर बांधकाम म्हळ्यार हा तुम्ही ऐकत आलवे बाथरूम बाहेर उरका घर भितर उरका हे अशी करका रान्नणी रिची गॅस आणि वापरनाशी उरका रगड्याचे रिची उठू लोकांना मासोल वाटू का बाईन तुले नची उद्दा काढका मोटरांनी वापरचे ना अशाने म्हळ्यारी फाले कोणेही स्वामीला ज्ञानाचे कोणेही ना मारे स्वामी वचून रगडे घेऊन घेऊन बस म्हणता मरे कोण येताची आम गेले असल तऱ्हेचे संदर्भ येता सांगचेक जाता बट कोण ऐकतच सो असल तऱ्हेचे संदर्भ आईच कालमानाक निर्माण झाला पहिले बहिष्कार करचित असेल हक्क शिले स्वाम्याक बहिष्कार करचित असेल हक्क शिले आज बहिष्कार घाला म्हळ्यार किंमत ना म्हणताची आज कसं लय काय करता नाका म्हाका नाकाची नाका हांव आरामशीर उरता हांव इंग्लंडान तूर येता अमेरिकान तूर येता कसं नाही मेळचें ना न्ही हांव कोणाक आपूण कसनय आज पडना आज कसनय पडिल ना बहिष्कार पत्र दिवो हे दिवो पयलीं तशी नाशिल्लें पयलीं बहिष्कार पत्र दिले नंतर वापस स्वाम्याले घेवन घेवन दंड भोर घेवन वापस स्वाम्यान शुद्धी रायस पत्र पेटोवक आशिल्लें तदनंतर ताका वापस घेवता आशिल्लें आज आमगेलांत कसन की म्हळ्यार त्या स्ट्रिक्टनेस त्या कठोरता थोडे कमी जाल्लो आसा आजी कोणाले हातान तू ना आजी मस्तीतले जाता आसा जे केलो पंता समाजाचे विरुद्ध जाता आसा आमगेल धर्माचरणेचे विरुद्ध जाता आसा केलो विषय आसा ते चार लोकांना येद्राक सांगचेकही कठीण जाता आसा सो असल एक संदर्भ निर्माण जाला कित्याक म्हण आजी दंड ना बहिष्कार ना काही ना कितें ना आरामशीर आसाची सो फ्री बर्ड जावन घेवन बशिल्लो आसा सो आतां उलोवचे गेल्यार वैकेची कसनय ना फ्रीडम ऑफ स्पीच फ्रीडम ऑफ हे ते उठू आयले सो आमी कसनय ही करचे गेल्यार ते वापस बाण विरुद्ध जाता विना बट आयकताल कोणें ही तशी जाता ना कोणाले दोष म्हणून आमी सांगनाची कालमान तशी जायत आसा तेन्नाच कालमान आतांच कालमाना मस्त अजगजांतर फरक पळोवचे म्हळ्यार एक आज वैकेचे पळोवचेक मेळका जाल्यार तुमगेले हे सुग्गी कुणीतनी करताच कोमरपंत हे समाजाच्यानी उठलोक सुग्गी कुणीतनी करताची आणि सुग्गी परब म्हणून घेवन करताची ते परबांत कसन की म्हळ्यार तो व्यक्ती खंयी असो तो जगतांत खंयी असो तागेले सुग्गी परबेक ताणें उरका थंय तागेले सुग्गी परबेक थंय उरका थंय सुग्गी परबेक उरील ना जाल्यार ताका दंड पडटा म्हणून आसा फाल्यां जर अशीची एक होन्नावरान तूं वर्धंती आसा बा आनी वर्धंतीन तूं तो अमेरिका असल्यार वैके येवका नाजाल्यार एक दंड घालता म्हणून जर तुमी एक सांगलें म्हळ्यार तेन्ना बहुशः आमगेले समाजांत लोक वर्धंती चूक नाशी तरी येताल की म्हणून आमकां एक दिसता बट दंड म्हळ्यार कितले 1000 रुपया घाल म्हळ्यार काय ना 10,000 दिता मारे हांव आमगेली परिस्थिती हे कित्याक म्हळ्यार पयशे वैके तितले जाल्ले आसा कितले आमकां वैभव जाल्लो आसा तितलेची आमकां ऐश्वर्य वैकेची तितले जाल्ले आसा 1000 दंड घाल्या 10,000 दिता मारे दंड घाल थंय किंतु हांगा तुले ना हें करता म्हणून तो सांग म्हळ्यार इतलेक परिस्थिती आजकाल निर्माण जाल्या 1 कोटी दंड घालता म्हळ्यार तेन्ना कसाने तरी हें जातालें बट घालचें जातवे जायना आमगेलो कोर्ट वैके तितलें घालना कोर्ट घालता 5 रुपये 10 रुपये 50,000 रुपयान बेल मेळटा आराम वता तो म्हळ्यार असले म्हळ्यार आमगेल्यान तूं तितलेक कठोरता कमी जाल्ल्या हाजेन तेन्ना शिस्त वैकेची आमकां कंट्रोल करचेक कठीण जाता सुग्गी कुणीताक तांणी करता आसाच आईल ना जाल्यार ते दंड भर काम म्हळ्यार कितें रे आमकां कशी कळटा की म्हळ्यार आतां पर्तगाळीन तूं मठां काम जाता आसा पर्तगाळी मठां काम जाता आसतना थंय वैकेची लोक आसाच थंय काम जावका कितें म्हळ्यार पावसाडे आसा हे आसा ಇಲ್ಲ ಈಗ ಸುಗ್ಗಿ ಹಬ್ಬ ಇದೆ ನಾವು ಹೋಗಬೇಕು ಇರಲಿ ಅಪ್ಪ 2-3 ದಿನ ಮಾಡು ಮಳೆಲೆ ಇಲ್ಲ ದಂಡ ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಮುಣಗೆ ನೋತೈನ್ ತುಲಂಗೆಲೆ त्यांना कळले हे दंड भर का म्हणले हाजेन आणि उठूची सुग्गी कुणीताक सुग्गी परबेक आनी वतासाच म्हणून गेले त्यांना आमकां केले आमगेले हंतू वैकेची एक कसने तरी असल एक दवर घेतले री त्यांनी एक कसने तरी एक
जागृत दवर घेवचे जाता म्हणले कामके कशी आमका त्यांनी एक म्हणलं तांगेल पळोवन गेलो आमके दित आमगेल आशिल्लेची बहिष्कार हे ते पयला आशिल्ले आता ते कर म्हणून आम्ही सांगतानाच ते कर का म्हणून ना त्यांना हॉटेलांत गौर वचून गेन कसं नाही तरी खाल्ल्यार वैके बहिष्कार करता आशिल्ले त्यांना कालान तू भायर वचून गेन वैके खाल्लं आशिल्लें असल्या रे आनी स्वाम्या कंप्लेंट केलं असल्या रे ताका बहिष्कार घालता आशिल्ले तान येवन दंड भरक आशिल्ले आज जर तशी बहिष्कार गेलो म्हळ्यार दिवसा त्याची पत्र बरयता बस आमी मोक्काम करचे ना न्ही आयुष्यभर त्याचीची हाक रायस पत्र ताक रायस पत्र हाक रायस पत्र ताक हाक बहिष्कार करचे ताकाने शुद्धी पत्र तांतू जे लांब गेले अशी जीवन वताले आयच्या कालमानाक बहिष्कार पत्र दिलं म्हळ्यार असल जाताले म्हळ्यार इतले कठोरता तेन्ना आशिल्ले कठोरता कमी जायत 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 आज ही ह्या स्थितीक येवन गेन पाविल्ले आसा आज ही समाजाक दिसता आसा आज समाजाक दिसता आसा आज केलो विशय आमगेल हातांत ना आज ही चवडू वैकेची आमगेल हातांत मेळतानाची आज ही चवडू एक कडे औस बापूस एक कडे संबंध आसा बट उट्टू लोकांक मेळन घेवन उरचे तसले एक संदर्भ ना गांवांत तशी लोक घरही विकले जागोही विकलो बेंगलोरांत वचून सेटल जाले कडेर अशीची फाल्यां एक 100 वर्ष ना आनीक 200 वर्ष जालतना आमगेल केरी आशिल्ले फाल्यां कसं न्ही म्हणलें एक प्रश्नचिन्ह उद्भव जाल्लो आसा हे व्यार नाका आमगेल जनरेशनाक मुक्ताय आनी हे व्यार आनी मुखार कोणें चलोवन व्हरता म्हणल्यार आमकां दिसना असल तरेची परिस्थिती आयले कारण विचारलें ऑनलायन आयले चल्लो इंजिनियर जाल्लो आसा ऑनलायन हे जाल्लो आशिल्लो जेन्ना व्यापार चलता ना खाली आमी 2 लोक मात्र उरले 2 चवडू थंय आसाची एकलो अमेरिका आसा आनीकले खंय आसा आनी कितें आमी हे वाडोवन घेवं का चवडूं लोटू आराम उरका म्हणलें तांगेल वैके चूक न्ही कितें म्हळ्यार परिस्थिती तांकां तशी विचार करचे प्रेरण करता विना तांणी जावन घेवन प्रेरण करची न्ही परिस्थिती तशी आसा म्हळ्यार चवडूं थंय आसाची हांगा ऑनलायन चाल जाल्लो आसा आमी हाडील किंता तो कमीन तो विकता मागीर हांगा कसं नाही चलना दिवसा 12 तास बसलेर वैकेची म्हाका जावची इतलेची व्यारान तूं नुकसानय बीन आहा म्हाका कसं नाहीची हांतू हे दिसताना मुखार मुखार अशीची जाल्ल्यारी कडेरी कशी म्हणल्यार लोकांक एक मनान तूं चिंत आसा आमकांय आसा 100 वर्सां नंतर 200 वर्सां नंतर कशी जाताले कितें जाताले पयले होड्डोड पॅन्ट आशिल्ले बसरूर आनी होड्डोड आशिल्ले बाकी हेगडे गांवांनी होड आशिल्ले आज ही कसन जालें की म्हळ्यार पयले काळांत तूं ह्या सायड तुमी पळोवचे गेल्यार तेन्ना आमगेले शिवप्प नायक तांगेले आनी संस्थान होड आशिल्ले केळदी आनी होड आशिल्ले तेन्ना हे उठू सांसान होन्नावर हे ते आनी हाका तेन्ना हे नाशिल्ले केळदी म्हळ्यार होड आशिल्ले बट आज केळदी कसन आसा खाली अवशेष मात्र पळोवचेक मेळटा बाकी उठू गांव होड जाल्लो आसा पयले शिरशी आनी होड नाशिल्ले पयले हुलेकल होड आशिल्ले पयले हुलेकल त्या सायडांनी होड आशिल्ले म्हळ्यार व्यापार तितलेक वेवस्था लोक आनी चड आशिल्ले किंतु आज ही शिरसी गांव आनी होड जाले पयले मंजुगणी होड आशिल्ले पयले हुलेकल होड आशिल्ले किंतु आज हुलेकल मंजुगणी कोणें नाच आज ही शिरशीची होड जाल्लो आसा पॅन्ट म्हळ्यार आतां शिरशी पॅन्ट म्हणटाची मंजुगणी पॅन्ट म्हणनाची हुलेकल पॅन्ट म्हणनाची पयले ह्या सायडांनी उठू गेल्यार गेरसोपांनी बरे व्यार आनी चलता आशिल्ले गेरसोपानान 350 घर आनी आशिल्ले आज पळोवचे गेल्यार म्हळ्यार 2 संख्येक येवन पावले 20 घर 30 घर 40 घर ताजे उंच ना पयले 300 घर 400 घर आशिल्ले तशें गांव आज खाली 20 घराक येवन घेवन पाविल्लो आसा 30 घराक येवन घेवन पाविल्लो आसा आज ही तसले एक चित्रण होन्नावरांत आज इतलें घर आसा किंतु आज बेंगळूर होड जाता आशिल्ले निमित्तान फाल्यां एक असले कसन एक संदर्भ आमी करून घेता की म्हणलें आमकां मना भास जाता आतां न्ही आनी 100 200 300 वर्ष जाले नंतर कसन परिस्थिती येता म्हणलें अशीची आलोचन केलतना एक न्हिदेताना अशी आलोचन केलतना हे दिसून घेवन येता पयलीं आमी इंदिरा कांतीर स्वामी लेजर जर पळोवचे गेले म्हळ्यार तेन्ना तांणी सानसान गांव खंय राबले ते होड आशिल्ले लोलयान तूं इतलो भिक्षा इतली भिक्षा आज त्या लोलया पळयल्यार कोणें नाचे मस्त कमी उट्टू लोक पणजी गेलेचे उट्टू लोक मडगांव गेलेचे लोलयान तूं तितले शेनवार आयतार आयले तागेलें मूल घर आसा आज ते पळयलें आज केलो लोक ते विकता आसाची सो असले उट्टू कडेची
परिस्थिती निर्माण जाल्या हाका कसन करेत म्हणल्याची एक प्रश्नचिन्ह निर्माण जाल्लो आसा. हांकां आमगेले आमी धार्मीक कशी करेत बट वैयक्तीक जावन घे न्हू केलो विचाराक आतां उद्योग फाल्यां बर जावका ऑनलायन बंद करा म्हळ्यार आमगेले करचेक जायना. ऑनलायन फाल्यां बंद करा व्यार चड जाता म्हळ्यार आमी करचें जायना. हॉटेल कितले जाले पयले 4 की 5 पयले कोणाले गेले रे एकल्याला हॉटेलाल सांग तागेले हॉटेलाचें बरें आसा रे तागेले हॉटेला पळय आज इतलो हॉटेल जाल म्हळ्यार हॉटेला नांव उडगास ना तितलो हॉटेल आजी जाल्यास म्हळ्यार आमी हॉटेला वचून खाया म्हणून आमी सांगची न्ही. तात्पर्य व्यार इतले हे जायत आसा मस्त त्रास घडत आसा सामाजीक जावन घे न्हू आर्थीक विशयांतूय जावन घे न्हू मस्त एक स्पर्धात्मक विशय जावन घे न्हू बशिल्लो आसा समाजांतू. उठू हाका आमगेले इंदिराकांत तीर्थ स्वाम्यान रक्षण करता म्हणून घे न्हू प्रार्थना आमी तांगेले दवरचे जाता विना ताजे किंता चड एक धार्मीक कसने तरी एक विशय सांगचे जाता विना बाकीचे लौकीक विशयांतू आमकां मस्त तितलो अवकाश मेळना. किंतु आयच्या दिवसाक इंदिराकांत तीर्थ स्वाम्याले हे एक पुण्यतिथी आचरणे निमित्तान त्या दिवस आयिल्ल्या दिवसाक आमी थोडेच उलयले तातूंत आयच्या दिवसाक थोडे विस्तार जावन घे न्हू आज मन ओपन करून घे न्हू आमी उलयत आसाची. किंतु आयच्या दिवसाक तुमी इतले प्रितीपूर्वक जावन घे न्हू हांगा स्वाम्याक गौरव केले बद्दल इंदिराकांत तीर्थ स्वाम्याक गौरव केले बद्दल तांगेले गौरवार्थ जावन घेवन रामनाम जप केले बद्दल आमी संतोष अभिव्यक्त करताची. देव सगळ्यांक बर घडोवो. तुमगेल्या घरांतू तुम्ही करता आसले उद्योग व्यवसायांतू तुम्ही राबचीत आसले घरांतू ಹೊನ್ನಾವರ ಪೆಂಟೆಂತು ನಿತ್ಯ ನಿರಂತರ ಕ್ಷೇಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ नांदतुरो अशी देवचरणी गुरुचरणी प्रार्थना करीत आमगेला आशीर्वाद परभाषणाचे आमी मंगल घडयताची. श्री कृष्णार्पणमस्तु.